दिसा पासत वेळा खातीर तुका आलगायता आमकां तुवें परतून एकदां हांगा सहयोग दिलय देवाचें उतर परगट करपाक म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशेंच आयज सगल्या बाब भयणांनी जे प्रीच केला तेच्या वरून तांकां जायते शिकोवन दिल्या हितून म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशेंच सोम्या तुका आर्गायता ह्या भयणांक कितें गरज तेंच तूं तांकां शिकयता आनी पवित्र आत्मोच तांकां उगडापे करतलो कितें सत्य म्हणून तुका आमी आर्गायता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमी आतां शिकत आहा न्हू सगळे भावार्थाचे बीन. भावार्थ कसो येता आमकां? एकदां आयकून येता परतून परतून आयकूंक जाय. कित्याक म्हणटा तो 2 फावटी एकदां आमी आयकता तें कितें करता आमचें अशेंच वयता. दुसरे फावट आयकता तेन्ना आमी कितें करता मनान चिंतता आनी कानांनी आयकता आनी मागीर आमच्या भितर वयता तें म्हणून आमकां हियरींग म्हणटा डबल 2 आयकून म्हणटा तो पळय हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. ताका लागून देवाचें उतर आमी जितलें उलयता तेन्ना आमच्या पेकोणी जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय देवाचें उतर उलयत रावूंक जाय. तुमकां आतां दिश्टी पडना तुमकां तुमच्या जिवितान मिलाक कितें तर पूण तुमच्या जिवितान मिलाक सगळी आसा. पूण आमी कितें करता दुसऱ्यांक सांगता न्हू म्हाज्या पासत प्रे कर म्हाज्या पासत हें कर. आमकां खबर ना देवान आमकां ऑलरेडी पदवी दिलेली आसा त्या सिकनेसाक भायर घालपाक. आत्म्यान सांगलां न्हू आत्म्यान सगळी आमची पेकोणी सगळें आसा आमच्या आत्म्यान. पूण आमी कितें करता दुसऱ्याचेर डिपेंड रावता. आमकांच खबर ना आमचेर आमच्या हातीर पदवी आसा ती. आमी कोणाचेर हात दवरला ना न्हू. आमी भियाल्या कित्याक देवान आमकां ही पदवी दिल्या म्हणून आमकां खबरूच ना. देव आमकां कितें शिकयता तें आमकां आयकता आनी मागीर आमी वयता. गेली टॅस्टींग येयली म्हणटकूच आमी कितें करता ह्या प्रिचराक एका फोन मारता न्हू म्हाका टॅस्टींग येयला म्हाज्या पासत माग जाल्यार आमी घेवन बसता. रोज एक जाता न्हू आमचे कडेन रोजरी बीन आहा न्हू आमी ती रोजरी घेवपाची. आर्गा तुका जेजू तुज्या घायांनी हांव बरी जाली बेश्टें म्हणपाचें न्हू. जेजू खुर्सार पळोवपाचो जेजू खरेंच ह्या घाया वरवीं म्हाका सुटका मेवल्या म्हणटा जेन्ना कितें जाता आमच्या जिवितान पेखोणी येतली जाल्यार आमी ओगीच मनीस जाल्या बेश्टें म्हटल्यार आमकां जावचें ना. आमी काळजानसून जेजूचे कश्ट नियाळूंक जाय खुर्सार. जेन्ना आमी तेजे कश्ट नियाळटा खुर्साचेर तेन्ना कितें जाता पेखोणी 100% मेळटा. कित्याक आमी कोणागेर रिच आवट करूंक वयता आमी तांकां हेंच सांगता दोळे धापा जेजूचो पिक्चर नियाळ म्हणटा तुमी. जेजून कितले कश्ट उरला तुका खंय दूख आसा थंय तुमी पळोवपाचें आनी थंय तुमी पळोवपाचें ती दूख तुमची गेली म्हणून आर्गां दिवपाची. आमी कितें करता आमी जेजूचे कश्ट नियाळीना. भयणी सांगलेलो होतो न्हू ताका कसले कांटे घातलेले तकलेची दूख आहा जाल्यार तेंच्यांनी ते कांटे पळोवंक जाय खंय प्रेस केला मायग्रेन प्रॉब्लम आहा कशें तेंच्यांनी देंवून ते कांटे घातलेले आनी रोगां वता तेच्या वरवीं आमकां सुटका मेवलेली आसा. आनी आमी कितें करता आमी हेचेर तेचेर हें करता न्हू हेचे कडेन वयता मागीर हें जालां तें जालां आमी सगल्यांक सांगता. पूण आमी सांगलां तेन्ना आमचें कितें जाता दुयेंस वाडटा. आमी ते जेजू पासून पळय दुयेंसाची नांवां घेतालो बायबलान पळयलां तुमी जेजू दुयेंसाची नांवां घेतल्या ना न्हू. त्या हेका सुद्दां म्हटल्यार तेणी तुका नदर घे तो उलयनासलो. तेचे वचून आमकां कळोंक जाय जेजू सुद्दां बायबलान कोणाची दुयेंसाची नांवां घेयनासलो. आमी कितें जाता ती नांवां घेतली जाल्यार ती जिवी जाता. उलयता तेन्ना आमच्या उतरांनी कित्याक प्रॉवर्ब 18:21 म्हणटा न्हू जिवीत आनी मरण तुजे जिबेर आहा. तूं कितें उलयता तें घेतलें म्हणटा. म्हणजे आमी तर ते दुयेंसाचें नांवां घेत जाल्यार ती जिवी जाता आनी ती आमच्या जिवितान काम करूंक लागता. आमी म्हणपाचें इन्फॉर्मेटीव म्हणपाचें ताका म्हाजे कुडींतली सेपरेट जा तूं इल्लिगल आहा म्हाजे कुडीन. तुका म्हाजे कुडीन रावंक कांयच अधिकार ना. कित्याक म्हाजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हांव जावन आसा पयलींतल्यान सकाळीं म्हटलेली न्हू हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक रागाक सामटेपणा हिमटे म्हाजे कसलो अधिकार ना. तेन्ना आमी कितें करता आमची कूड जेजूची जाल्यार आमकां दुयेंस पिडा आसतली. आमी तें चिंतूंक जाय जेजूचे कुडीक तर दुयेंस पिडा ना जाल्यार म्हाकाय नासचें ना. कित्याक तेणी आमच्या हितूर एक्सचेंज केला
आमची ही घायाल्ली कूड तेणी खुर्सार घेतल्या आनी आपली ब्रँड न्यू आपली कूड आमकां दिल्या. ते आमी जेन्ना सोत मारूंक ना मानता तेन्ना आमच्या जिवितान मिलाग्री जातल्यो. आमच्या जिवितान कुडीक आमचें कांय नासचें ना. आमी कितें करता बेश्टे वयल्या वयर म्हणटा न्हू हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड. आमी तशीच म्हणटालीं पयलीं. आमकां कळनासलें न्हू हें मागणें. आमी बेश्टी वाचूंक जाय म्हणून फास्ट म्हणटालीं हें मागणें सारकें. हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक म्हणटालीं आमी. पूण आमकांच खबर नासलें हेतूर सगळी पेकोणी आसा म्हणून. आनी 1 Peter 2:24 म्हणटा न्हू जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरीच जालीं. पूण आमी कितें करता पयलो भाग आमी म्हणिना. तेणी आमची सगळीं पातकां त्या खुर्सार उबारून घेतली आनी आमकां तेणी बरें जिवीत नितीवानपणाचें जिवीत दिलां. हें आमी केन्ना म्हणटा फकत लास्ट पार्ट म्हणटा आमी. आनी जेजूच्या गायांनी आमी बरीच जाल्या. पयलीं आमचें सगळें तेणी घेवन खुर्सार मेलोलो आसता उबारून सगळें. आमी आतां पातकी उरल्या ना न्हू. चडशीं जाणां पयलां कितें म्हणटा ते हांव पातकी म्हणटा पयल्यान. आमी ना पातकी आतां. जेजून सगळें आमचें घेवन खुर्सार मेलोलो आसा आमकां बरें नितीवानपणाचें जिवीत दिवच्या खातीर. जेन्ना आमी आनी कितें 1 Peter आयजाया 53:4-5 पळय आमी कितें म्हणटा तें. « 53:4-5 खरेपणी त्याचेर पडलेले ते कश्ट दोग आमचेच. त्यानी भोगलेल्यो त्यो दुखी आमच्योच. कितें सांगता आतां कोणाचेर हे आतां म्हणटा तो जेजूचेर. खरेपणी त्याचेर पडलेले ते कश्ट दोग आमचेच. आमचे न्हू. आमकां आमच्या कश्टाक लागून यालो न्हू. तेका कितें आसलें ना न्हू. आमच्या खातीरूच तो कश्टावलो न्हू खुर्साचेर. ते सगळे कश्ट दोग आमचेच आमी म्हणटा. तेन्ना आमकां पेकोणी साल्वासाव मेळटा आमकां अशें आमी तो न्याय करीत जाल्या. त्याने भोगलेल्यो त्यो दुखी आमच्योच. पळय त्यो सगळ्यो दुखी तेजेर पडल्यो त्यो कोणाच्यो वालवी आमच्योच न्हू. आमच्योच त्यो सगळ्यो. ह्या मनशाचेर शिक्षा पडलेल्या देवान तेका दगदगला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसतालें. हें सगळें आमकां दिसतालें. जेजून सगळें हें सगळें केलां तें आमकां दिसतालें बेश्टें अहें. पूण जेजून हें सगळें खरेपणी करून दाखयल्लें. आमकां बेश्टेंच कशें दिसतालें न्हू तें. आनी फुडें बरयता तो खरेंच म्हटल्यार आमच्या अपराधाक लागून ताका आसपास विणलो. आतां आमी अपराध केल्या सगळे. ताका कसो विणलोलो पयला तुमी न्हू. चारूय सायडीन ताका सैनिकांनी वेडो घालून ताका मोदी घालून ताका विणलोलो. म्हणजे ताका कितले कश्ट भोगल्या ते पळया तुमी तेजे कुडीचेर. तेन्ना ताका आसपास म्हणटा सगळो एक ते नेट विणटा आनी आमी करता न्हू ते तुवाले बीन करता पळय ते कितले सारके ते गाठी आसता ताका घालपाच्यो कितें करपाचें न्हू. तसो जेजूक सारको विणलोलो म्हणटा. ताका सारकें विणून दवरलेलो म्हणटा ताका तांकां सैनिकांनी सारको. आनी फुडें बरयता खरेंच म्हटल्यार आमच्या अपराधाक लागून ताका आसपास विणलो. आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवयलो. कोणाच्याक लागून आमच्या गुन्यांवाक लागून. आमी केल्लेले सगळे गुन्यांव तेचेर पडले आनी ताका शिक्षा पडली. त्याचे शिक्षा पडलेल्या त्याच्या वरवीं आमकां शांती मेवळी. पळय जेजूक आतां सगळे हे कश्ट मेवळे तेच्या वरवीं आमकां शांती मेवळी. आमकां शांती मेळटली आसली जेजून कश्ट भोगूंक नासले जाल्यार आमकां आसलें न्हू तसलेंच मरण. पूण जेजून हें सगळें पळयलें. सगळें आपल्या बापान सगळें पळयलें. कित्याक पळयलें कित्याक बापान ताका धाडलो ह्या संवसारान. बापान इतल्या मोगान तुमी पळयलां न्हू जेनेसीस 1:1 आहा न्हू. बापान कितें केल्लें सगळी सृश्टी बरी सारकी मोगान रचलेली सारकी. 6 दीस लागले न्हू ताका सगळें तयार करूंक. 7व्या दिसा तेणी विशय घेतलेलो. 6 दीस हे मोगान जेजून केल्लेले बापान सगळें रचलेलें. पूण ह्या संवसारान सगळो लोक मेळे जिवीत जियेता. सगळे वायट रस्त्यान पातकान जियेता. सगळें करता तें बापान पळयलें. बापान पयलीं खूब जाणांक धाडून पळयलें ह्या संवसारान. तांकां सगल्यांक मारून उडयलें.
मागीर जेजून मागीर कितें केलें बापान आतां आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. कोण तरी दिता आपल्या एकल्याच पुताक? कोणूच दिवचो ना. तिणी पळय आमचो इतलो मोग केलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक आपणा आमकां ह्या संवसाराक दिलो. आनी तेणी तें नश्ट जाता तें पळयलें आनी आमकां तेणी ओपोवन दिलो आपलो पूत. कित्याक जाणा न्हू, सगळो संवसार को सोबीत आसलो तो, त्या खातीर तेणी ओपून दिलो म्हणटा. त्याच्या वरवीं आमकां शांती मेवळी आनी त्याच्या गायाक लागून आमचे गाय पेकले. कोणाचे गायाक? जेजूचे गायाक लागून आमचे गाय पेकले. आमकां कसले गाय आसले? जेजूचे चड गाय काय आमचे चड गाय? जेजूचे न्हू. तेच्या वरून आमी चिंतूंक जाय, हांगासर मोतीन चिंतूंक जाय आमी. खरेंच जेजून हे सगळे गोश्ट म्हाजे कांयच न्हू, पूण जेजूचे सुबेज. त्याच्या वरवीं त्याच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आनी तेणी बापान मागीर कितें केलें? तो एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दिलो. संवसाराचे नाश जायना जावं. आनी आदल्या कोरान तुमी जाणात न्हू, सगळे मेळे जिवीत येताले, तांकां श्राप सगळे आसले. आनी दादले बायलां तसले जिवीत मेळे आसले. पूण जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी हे सगळे तो नाश जालो. जेजून सांगलें कितें? एका घोवाक एकूच बायल आनी बायलेक एकूच घोव. हे सगळे रिलेशन तिणी केले जेजून न्यू कोरारान. आनी ओल्ड कोरारान तुमी जाणात न्हू, ते आमी चड न्यू कोरार बिलीव करता. जेजून ताका लागून आमी कितें करूंक जाय? एकूच बायल एकूच घोव. आनी हेका लागून जेजू ह्या संवसारान येयलो. आनी तें पळोवंक जाय आमी. जेजून आमचे पासत हे सगळे सोंसलां, पूण आमी कोणाचेर न्याय करता? आमी कोणाचेर विस्वास दवरता? कित्याचेर विस्वास दवरता आमी? डॉक्टरांचेर चड काय जेजूच्या उतराचेर आमी चड ते आमचेर दवरलेले आसा? आमी जेजूचे गाय खुर्सार पळयले जाल्यार आमकां न्याय करूंक जावो पयलीं आमी. खरेंच ह्या गाया वरवीं जेजू म्हाका सुटका मेवलेली आसा. ऑलरेडी मेळटली न्हू, ऑलरेडी मेळलेली आसा. आनी आमी त्याच्या गाया वरवीं सुटका दिलेली आसा जेजून आमकां. आनीक आमकां येवचो ना परतो जेजू आमकां सुटका जेजूक ऑलरेडी तेणी आमकां दिलेली आसा. आमी आतां न्याय करूंक जाय. जेजू खरेंच तूं आनीक आमकां येवचें ना, हातून ऑलरेडी खुर्सार म्हाज्या पासत केलेलें आसा सगळें. ते आमी जेन्ना न्याय करता तेन्ना 100% आमकां पेखोवणी मेळटली सारकी. फाटल्या दिसांनी कितें जालें? म्हाका न्हू चश्टीन न्हू असली पेन येताली सारकी. मार्च आनी एप्रील 2 म्हयने सारके असली म्हाका पेन येताली सारकी आनी किस्कितां मारताली सारकी. हांव कितें म्हटलें, हांव सगळें करतालें जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें म्हणटा, पूण हांव डॉक्टराक वचोंक ना. कित्याक डॉक्टर म्हाजो जेजू न्हू, ताका लागून हांव म्हणीत रावतालें. कसली किसरां येताली न्हिदताना बीन चड सारकी हांगासर सारकी. एक दीस भयणीक हांवें शेअर केल्लेलें. म्हाका म्हटलें हांगाच दुखता. तूं जालां ऑलरेडी म्हणालें जेजूच्या गायांनी बरें. हय हांव जेजूच्या गायांनी बरी जालें म्हटलें. परत येता न्हू हांव ती म्हणटा, जेजू खरेंच रे जेजू, तो भालो तुजेर तोपलोलो न्हू काळजाचेर, ती दुखी वरवीं म्हाजी सगळी दूख तुवें घेतल्या तुज्या खुर्साचेर आनी म्हाका सुटका मेवल्या. हांव म्हणटा सदींच. आनी हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक श्रापाक म्हाजे वयर कसलोच अधिकार ना. आनी म्हणटालें हांव म्हणटा उदय म्हाज्या हड्ड्या उसामय जावं नाका, शांत जा जेजूच्या नांवान अशें म्हणटालीं हांव. जॉन 14:1 म्हणटा न्हू, तुमची काळजां उसामय जावंक दिवनाका म्हणटा. हांव म्हाज्या हड्ड्या उसामय जावं नाका, शांत जा. हें कोटेशना वरसून याद येयली. ऑलवेज प्रेज गॉड. कितें जालें? हो गडगाडो बीन येता तो पळयला तुमी? भियाता न्हू लोक गडगाड्याक बीन? तेन्ना तुमी कितें म्हणूंक जाय? आनी जेजून कशें तें वादळ शांत केलें. शांत जा म्हटलें न्हू, उसामय जावं नाका, तेन्ना तें शांत जालें न्हू. तशेंच न्हू आमी हे गडगाडो बीन व्हडलो येयलो न्हू, हे गडगाड्या उसामय जावं नाका, जेजूच्या नांवान शांत जा. शांत जाता, कमी जाता. व्हडलो येतालो पळय तो बुडू मातसो येता, पूण कमी जाता. तेन्ना तुमी तशेंच करा. तुमकां आसता न्हू, तुमकां गडगाड्यात लोक भियाता, सारी भुरगीं भियाता, हें करता न्हू, तेन्ना तुमी तें उचारूंक जाय. आमी तशीं उसारता. वारे पासून व्हडले येयले वादळ कशें, हे वाऱ्या उसामय जावं नाका, जेजूच्या नांवान शांत जा. शांत जाता तें वादळ. कित्याक जेजून आमकां अधिकार दिलोलो आहा एकट्याक. दिवंक ना? दिला न्हू. आमी केन्ना उजार करतलीं? मरतकू मागीर? आतांच आमकां करूंक जाय जिवी आसतनाच न्हू. तेन्नाच कळोंक जाय खरेंच बाबा देवाचें उतर हें जिवें.
सारकें काम करता सुडसुडीत. तेन्ना आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां काम करतले. आमी उलयतना जाल्यार काम करतले जिवितान. तेका लागून आमी कितें उलयता तें आमचें दवरलेलें आसा. कोणाचें उतर आमकां जाय, जेजूचें काय कोणाचें तें आमचें दवरलेलें आसा. आमी तर म्हणटा जेजूचें उतर आमकां कांय काम करिना जाल्यार काम करचेंच ना म्हणटा न्हू. थोडी पळय तुमी पळयल्यात न्हू, खूब जाणां म्हणटा पळय हांव इतलें रिट्रीट केलें मरे, हांगूर गेली थंय गेली पूण म्हाजी दूख वचोंकूच ना. पळयल्यात न्हू, खूब जाणां म्हणटा. आमी आयकलां तितल्या रिट्रीटाक केलें, पूण रिट्रीटाक वचोन तुमी कितें केल्यात? तुमचें तो त्या रिट्रीटाक वचोन तो जिवीत तुमी बदलिनात जाल्यार तुमकां पेखोवणी मेळटली. आमचें कितें, आमी वयता रिट्रीटाक पूण आमचें लक्ष खंय आहा? दिसता ते वस्तूचेर. आमी दिसता ते वस्तूचेर थोडो तेंप न्हू, दिसता ते वस्तू आमकां कितें करता? थोडो तेंप न्हू. वाचया आमी 2 कोरिंथियन 4:17-18 पळोवया कितें म्हणटा तें. 4:17-18 तो आमकां कितें येयलें दुयेंस बीन न्हू, तें कितल्या काळाचें आसता आमकां? थोड्या काळाचें न्हू. चड त्या शासनाक उरता हें दुयेंस आमकां दुयेंस बीन येता शासनाक उरता. हें थोडे तेंपाचें न्हू. कितें म्हणटा पळय, कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खंती दुखी शासनाक उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करता. कितें ह्यो लायट म्हणटा, एफ्लिक्शन म्हणटा न्हू, थोड्या काळाच्यो म्हणटा ह्यो घडण्यो. तुका आतां कितें दुयेंस येयला हें येयला न्हू, तें कितें थोड्या काळाच्यो त्यो चेंज जाता न्हू. देवाचें उतर चेंज जाता ना न्हू. तेका लागून आमी कोणाच्या उतराक चड बिलीव करूंक जाय? देवाच्या उतराक न्हू. आमी कितें करता? दिसता तेंचे चड बिलीव करता न्हू. करिना आमी? कुडीक कितें जाता तेन्ना आगो पळय गो हांव बरें आसलें मुगो आयज, आतांच पळय गो म्हाका दूख येयली ना म्हणिना म्हणटा न्हू. ती एक भयण आसता न्हू, ती तशीच करता. ती कितें करता? दिसता तें पळयता आपणाक. तिका सांगलें हांवें दिसता तें पळोवं नाका, तें थोड्या काळाचें तें दिसता तें तुका. उत्तम मोहिमेक तुका कितें करता? देवाचें उतर. तेका लागून तुका देवाचें उतरूच सेट फ्री करता आनी कांय ना. आतां तुका सांगलां न्हू, कुडीक आमचें कितें जाता तें पळोवंक कळना. जेजून आमच्या पासून कितें केलां तें पळोवंक जाय आमी. आतां पळय हें कितें म्हणटा? तुका आतां दिसता तें कितें थोडे काळाचें. देवाचें उतर शासनाक तोखता. तूं उलयताय पळय तें उतर जिवे. तुजें आतां तुका डॉक्टर सांगतलो आयज एक, फाल्यां गेल्यार दुसरो सांगतलो. देवाचें उतर चेंज जाता? देवाचें उतर शासनाक तोखता. तेका लागून आमी कोणाच्या उतराचेर चड बिलीव करता. तेका लागून आमचें दवरलेलें आसा. आनी कितें म्हणटा फुडें? कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खंती दुखी शासनाक उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करता. कित्याक आमकां शासनाच्या उत्तम मोहिमेक तयार करता. आमकां ह्यो तर टेस्टींग येयना आमच्या जिवितान जाल्यार आमकां पेखोवणी मेळची ना. आमकां ही टेस्टींग येवकूच जाय. टेस्टींग येयना जाल्यार आमकां फुडल्या पावड्यार वचोंक मेळचें ना. आमी कितें करता? टेस्टींग येयल्यार भियाता न्हू. म्हाकाच कित्याक रे टेस्टींग सगलें, म्हाकाच कित्याक अशें म्हणटा न्हू आमी. आमकां बायबलांनी बरयलां, आमकां जेम्स 1:6 बरयता आमकां दिसा भासाचे कश्ट येतलेच म्हणटा. त्या वेळार आमच्या कोण आसता? आमच्या सांगाताक जेजू आसता. ह्या पयलीं कंप्लीट करया मागीर ते या पळय कितें म्हणटा हांगासर. दुखी शासनाक उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करता. ह्यो खंती दुखी आमी ह्या शासनाच्या उत्तम मोहिमे मध्ये कसलीच सर करूंकूच जायना. आमकां ह्यो सगल्यो येता पळय त्यो तागण्यो बिगण्यो तेचेर आमी कसलीच सर करूंक जायना म्हणटा. त्यो आमकां येतल्योच. ल्हान खंती दुखी आमच्या जिवितान सगल्यांच्या जिवितान आसतल्यो त्यो खंती दुखी. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? ह्यो खंती दुखी आमकां जेजूचें उतर उलोवंक भायर सरोंक जाता. जेजू आमकां शिकयता. फुडें कितें सांगता पळय आमकां. म्हणटकूच दोळ्यांनी दिश्टी पडटा तसले वस्तूचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना. पूण दिश्टी पडना तसल्यो वस्तूचेर दिश्टी पडटा त्यो वस्तू थोडो वेळ उरता. पूण दिश्टी पडना त्यो शासनाक उत्तम मोहिमे शासनाक
तोखता कितें म्हणटा पळय दोळ्यांनी पडटा दिश्टी पडटा त्यो वस्तू थोड्यो तेंपाच्यो दिश्टी पडना तुका आतां पेखोवणी जाय ती तुजी कुडीन तुका दिश्टी पडना पूण त्यो दिश्टी पडना त्यो सासणांक उत्तम मोहीमेक तयार करता आमकां कितें जाय दिश्टी पडना त्या वस्तूचेर सोत मारूंक जाय एग्जाम्पल तुका डॉक्टरान ABC रिपोर्ट दिला आनी तुका दिश्टी पडटा तो रिपोर्ट पूण तूं कितें म्हणटाय देडून सांगला न्हू दोळ्यांनी दिश्टी पडना त्या वस्तूचेर तुमी सोत मारला म्हणटा भावात म्हणजे कितें दिश्टी पडना दिश्टी पडना त्या वस्तूचेर आमी सोत मारूंक जाय आमी कितें करता दिश्टी पडटा न्हू आमकां कुडीक कितें जालां शेजाऱ्याक कितें जालां तें आमकां दिश्टी पडटा आमी तें उलयता आमी ताका देवाचें उतर दिता ताका म्हणपाचें बाबा हें उतर म्हण रे तुवें जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरें जालां हें उतर म्हूण आनी तुज्या जिवितान काम करतलें हें आमी म्हणटा तें थोड्या काळाचें न्हू दिश्टी पडटा तें थोड्या काळाचें दिश्टी पडना तें सासणांक म्हणटा तें तुका पेखोवणी साल्वासाव तारण हाडटा तें उतर तेन्ना आमी त्या उतराचेर न्याय चूड आमी खंयचेर करपाचो दिश्टी पडना त्या उतराचेर आमकां डॉक्टर दिता एकदां रिपोर्ट दिता आमकां दिना एकदांच सांगता आमी कितले फावटी उलयता आं घरा येयसर आमी कितले फावटी उलयता फ्रेंडांक सांगता घराचे तांकां सांगता म्हाका ABC रिपोर्ट दिला आमी जेजूक सांगता जेजू म्हाका हो रिपोर्ट दिला रे तुज्या नांवान हांव डॉक्टराचो रिपोर्ट कॅन्सील करता म्हणटा आमी काय आमी उसारता रिपोर्ट उसारल्यार तुमकां सांगला न्हू उसारल्यार रिपोर्ट जिवो जाता आमी कितें जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जालेली आसा आमी उसारूंक जायना आमकां रिपोर्ट दिला डॉक्टर म्हणून ते देवानूच केलेले आसा आमी डॉक्टरागेर वचोंक जाय म्हटल्यार आमी चड डॉक्टराचेर बिलीव करूंक जाय आमी कोणाचेर चड बिलीव करूंक जाय देवाच्या उतराचेर डॉक्टर रिपोर्ट दिता ते आमी कितें म्हणपाचें जेजूच्या गायांनी हो रिपोर्ट म्हाजो न्हू म्हाजो 2000 वर्सां पयलीं जेजून खुर्सार खियेला हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरो जाला आमकां उलोवंक येता न्हू आमकां कितें जाय तें उलोवंक जाय आमी कितें करता चडशें आमी कोण सांगता न्हू तें आयकता आमी पळयलां तुमी डॉक्टर हो बरो आसा रे तो बरो आसा रे म्हटलें न्हू आमी धांवता डॉक्टरागेर पळयलां तुमी डॉक्टर कोण तो आमी विचारता ना न्हू आमी पळय आतां कितें प्रिचिंगाक गेली कितें गेली तूं कोण खंयच्या ग्रुपांतलो कितें ग्रुपांत डॉक्टराक म्हणटा आमी डॉक्टर तूं कोण रे मुस्लीम हिंदू कॅथलीक म्हणटा आमी डॉक्टराक खंयच्याय डॉक्टरागेर वयता आमी पळय वचना तर बायबल आमकां कित्याक हे देवाचें उतर जिवे ते सैतानाक नाका तुमी आयकलेलें नाका हें उतर म्हणून तो कितें करता फूट घालता तूं तो करता कित्याक हेका लागून तो करता आमकां कित्याक ताका खबर आहा हें देवाचें उतर तर म्हाजी भुरगीं शिकात तेचे बॅन वाजयतली म्हणून ताका खबर आहा म्हणून तो पयलींच आमकां फाटीं काडटा तो कितें म्हणटा हो ग्रुपाचो तो कित्याक करता तो आमची फूट घालूंक येयला ताका लागून आमी चिंतूंक जाय हे कोणा कडसून येता आनी हो कोण आमच्या कायजान उलयता तें आमी चिंतूंक जाय आमी कितें करता तेचेर दवरता विश्वास आनी आमी मागण्याची बोन जाता वचपाची आमी खंयसरूय जांक प्रेयराक वचोंक जाय आमी प्रेयराक पूण आमी त्या प्रिचरा कडसून ते बायबलाचें प्रीच करता काय अगेन्स्ट काय दुसरें उलयता तें आमी चिंतूंक जाय आनी त्याच मागण्याक आमी वचोंक जाय कित्याक त्या तोंडांसून जें उतर भायर सरता तुका पेखोवणी साल्वासाव मेळटा त्या उतरान काय तुका कितें जिवीत मेळटा त्या उतरान जाल्यार आमी उतर आयकूंक जाय आमकां खूब कोडे वयता न्हू आमी तेन्ना आमी कितें करूंक जाय आमी देवाचें उतर नोट बरोवंक जाय देवाचें उतर बरोवंक जाय आनी तें घरा येवन आमी नियाय करूंक जाय त्या उतराचेर तिणें आमकां कितें शिकयलां तें आमी नियाय करूंक जाय तेन्नाच आमकां पेखोवणी मेळटली जेम्स 1:6 पळया कितें म्हणटा तें आमकां कश्ट घेवचें ना येतलें न्हू जाकोब जेम्स 1:6 1:4 जेम्स 1:2 सॉरी जाकोब 1:2 म्हज्या भाव भयणीनो तुमचे जिसाचेर कश्ट येता तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावन तुमकां बरें कारण आसा आमकां येता कश्ट घेता तेन्ना आमी खुशाल जाता काय दुखी जाता
आमकांच कित्याक रे हे कोश्टोक जेजू काड्डे बेग्यान म्हणटा न्हू म्हणून आमी आमकांच कित्याक हे दूख पळय जेजू सांगता कित्याक ते कोश्टोक आमकां येतलेच म्हणटा तुमी कितें म्हणटा प्रीच करता तांकां कोश्टोक ना सगळ्यांक आहा हे कोश्टोक कितें म्हणटा म्हज्या भाव भयणीनो तुमचे दिसाचे कोश्टोक येता तेन्ना लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां कारण बरें कारण आसा म्हणटा कोणाक तरी खुशाल कोश्टोक येयल्यार खुशाल जावंक जाता आं घरान आतां कोण बरी ना खुशाल जावंक जाता घोव बरो ना जाल्यार ना न्हू आमकां जेजू कितें सांगता तुमी खुशाल जावंक जाय म्हणटा असले कोश्टोक तुमकां येतलेच म्हणटा येयना जाल्यार आमकां फुडल्या लेवलाक आमी पावची ना फुडें प्रमोशन आमकां देवान दवरला त्या आमी पावची ना कित्याक जेजूच्या शिसाक येवंक ना कोश्टोक शिसाक येयल्लेले कोश्ट जाल्यार आमकां येवचें ना ताका लागून जेजू म्हणटा खुशाल तुमकां कारण आहा म्हणटा जावच्याक म्हणटा पळय आनी फुडें बरयता कित्याक म्हटल्यार असल्या भावार्थाच्या परिक्षेन जेजूचेर तुमचो भावार्थ आलो ना जायत जाल्यार भावार्था पासोस कसलेय पिडापीड मदें तुमी अदीक थीर आसतल्यात पळय जेजूकूय येयल्ले कोश्टोक तो आसलो ना न्हू ते आमी नियाय करूंक ना आमचेरूय येतले म्हणटा तो येवचे ना म्हणिना तो येतले आमचेरूय कोश्टोक तेन्ना आमी कितें करूंक जाय देवाच्या उतरांत जेजू आमच्या सांगाताक आसता त्या वेळार कोश्टोक येता तेन्ना आमी म्हणटा कितें आमी एकट्युली ना जेजू आमच्या सांगाताक आहा तुका तेचे वरसून भायर काडपाक तूं जैत तुका येतले थोडो तेंप पूण तूं तेचेर व्हरपाक जैत व्हरपाक जेजू तुका आदार दितलो आनी तेच्या वयल्यान तुका तारण मेळटलें आनी आमी जर म्हणिना आमकां कश्ट ना थोडी कितें करता मागण्यांक येता आनी जेन्ना तांकां कोश्टोक येता तेन्ना कितें करता ती पाटलाव सोडून दिता पयल्यान तुमी जेजूचो पाटलाव सोडून दिता न्हू म्हाका जेजूचो पाटलाव करून म्हाका इतले कोश्टोक इतले हे म्हाका हांव सोडटा म्हाका नाका आनी पयल्यान न्हू खूब जाण अशी भाव भयण आसा आमची एक भयण आसा न्हू ती भयण न्हू जेजूचो पाटलाव करताली पळय तो चेडो तेन्ना तेचो किडनी ट्रबल आसलो तो बरो जालो किडनी ट्रबलानसून जेजूचे उतरां ना आमचे हिंदू ती पूण तेणी आमच्या देवाचे खूब केल्ले सारके गांवठी वखदां कितें सगळें केल्लें पूण ताका पेखोणी मेळोंक ना पूण ताका जेजूच्या उतरान ताका पेखोणी मेवली आनी तिणी कितें म्हटलें ती प्रेयराक वयताली ब्रादरीच्या आमच्या नासतना प्रेयराक गेली ती एकदां गेली प्रे केलो हात दवरलो बरो जागना दुसऱ्या रिट्रीटाक गेली आनी ब्रादरीक म्हटलें कितें ब्रादर म्हाका कितें म्हणूंक जाय तें दी आमी म्हणटली आसली म्हाजे ब्रादर म्हाजे आनी एकदां प्रे कर ते फावटी केल्ले न्हू म्हाज्या चेड्याक पेखोणी मेळोकूच ना आनी एकदां प्रे कर म्हणटली आसली आमी न्हू तिणी कितें सांगलें म्हाज्या चेड्या पासून कितें म्हणूंक जाय तें म्हाका दी तिका मागीर जेजूच्या घायांनी आर्गा तुका जेजू तुज्या घायांनी म्हाजो चेडो कंप्लीट बरो जाला हें तिका उतर दिलें आनी तें उतर तिणी अशें मुटले सारकें अशें जोरयलें सारकें किडनी ट्रबल आसलो म्हणटकूच तो इतलो सुस्तालो बीन सगळें करतालो पूण ह्या उतरान ताका सुटका मेवली सारकी जेजूचें उतर हे ब्रादरी कडसून घेतलें टॅबलेटां घेतल्यार सुस्तालो तेणी कितें केलें टॅबलेटां घेवंक ना आनी तिका टॅबलेटां घेयनासतना ते डॉक्टराक तेणी डॉक्टर 3 टायम येता न्हू टॅबलेटां घेतल्यार चेड्याक शिकोवन दवरलेलें डॉक्टर येल्यार तूं सांग आपलीन टॅबलेटां घेतल्या ताका कसले वखद दिताली जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला आनी तो जेजूच्या गायांनी मागीर बरो जालो तो आतां व्हडलो जावन कामाक बीन वयता पळय आनी कितें जालें तिका पळय कितले टेस्टींग येयले जेजूचे मागीर तिजें कितें जालें तिका डायबिटीस जाली आनी तिचे हांगासर येदें व्हडलें जालें आनी हो आखाणो तिजो काडच्या पयलीं आखाणो न्हू तिका डॉक्टरान कितें अफसेस जालो तिका हातीक आनी डॉक्टरान कितें सांगलें ताका तुजो हात काडचो पडटलो तिणी कितें म्हटलें हो हात म्हाका जेजून दिला हो हात म्हाजो जेजूचे हेचेर पिडेस्तांचेर हात दवरपाक हो हात म्हाका दिलेलो आसा हो हात म्हाजो कोणूच कातरूंक शकना आनी तिणी म्हटलें आनी मागणें केलें तिणी आनी जालें मागीर डॉक्टर येयलो आनी म्हणालो की नाही तुजें आपूण एकूच बोट काडटा पळय कितें आमी उलयता तें आमच्या जिवितान घडटा तिका इतलें टेस्टींग येयलें पूण तिणी जेजूचो पाटलाव सोडूंक ना मागीर तिजो थोड्या दिसांनी चेड्याक कितें जालें व्हडलो
15-16 वर्साचो चेडो. चेड्याक कितें जालें आनी तो ताका एवनान गेलो. पूण कितले टेस्टींग येयले तरी ती म्हणटा तरी ती जेजूचो पाटलाव करूंक सोडिना. जेजू पळय कितलो मोग करता तेंचो सारको. कित्याक हिका येवंक ना जेसा बापाचे कश्ट आमकां येता तेन्ना आमी कशी थीर रावता देवाच्या उतरांत. ती थोडो वेळ चेडो हें जालो तेन्ना मातशी गुणगुणली पडली पूण रोखडीच उठली आनी परत जेजू कडेन येयली. जेजू आमकां पडटा पूण जेजू रोखडोच आमकां वयर काडटा वयर उबारता. त्या खातीर आमी कोणाचें उतर आमच्या काळजान दवरता आनी कोणाचें उतर आमी उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा. आतां तिणी तर म्हणूंक नासलें तिणी तर ताचो हात कापतलो आसलो न्हू. तिणी म्हटलें हो हात म्हाजो माकलोलो. आमी म्हणटा आमकां कितें जायत जाल्यार आमी म्हणटा हो हात म्हाजो माकलोलो आसा हो पांय म्हाजो माकलोलो आसा जेजून म्हाका दिलोलो हो पांय. तेन्ना कितें जाता तो जेजूचो पांय जाता आनी जेजू पेखोवणी येयलेक मेळटा. ताका लागून आमचेर दवरलेलें आसा आमी कोणाची उतरां उलयता ती. आनी ते भयणीक आतां ती पेखोवणी घेतली तिणी. आतां आमची भयणीची कॉन्फरन्स कॉल तेजी सुद्दां आसता ती. कितले टेस्टींग येवन सुद्दां आमी सुद्दां म्हणटाली आवय कितले टेस्टींग येवन सुद्दां तिका पडोंक जेजून दिवंक ना पूण तिका वयर उबारली. तशेंच आमी भिवंक खावना. टेस्टींग येतलेंच आमकां येयचें ना. येयल्यार आमकां जेजू सांगाताक आहा आमच्या. जेजू आमकां वयर उबारता. आमकां दिसता कितें जायना जेजून म्हाका एकसुऱ्या सोडला जेजू म्हाज्या सांगाताक ना. जेजू आमच्या सांगाताक हर एक घडी आसा आमचे उबो रावल्यार सुद्दां आसा आमचो जेजू. पूण आमकां दिश्टी पडना. आमी कोणाचेर विश्वास दवरता तेचेर आमकां आमची फळां मेळटलीं. आमकां जेजूच्या उतरार धरीत जाल्यार आमकां बरेंपण सासणाक जिवीत मेळटलें. आनी पळोवया साम्स 107:20 पळोवया कितें म्हणटा तें. साम्स 107:20 17. हय 7:20 107 20. आपले उतर धाडून त्याने तांकां बरी केली. कोणाक आतां म्हणटा तो आपले उतर धाडून त्याने आमकां बरी केली. कसले उतर देवाचे उतर. चर्चा गायांनी हांव बरें जालें तें उतर धाडून तेणी आमकां बरी केली. फोंडान पावलेले त्याचो जीव त्याने निवारलो. आतां फोंडान आसलेले पळय तेंचो जीव सुद्दां निवारलो म्हणटा. पयल्या तुमी न्हू लाजरस जेन्ना फोंडान आसलो तेन्ना जेजून कितें म्हटलें लाजरस भायर सर म्हणूंक ना. भायर सर म्हणजे सगळे आत्मे भायर सरतले आसले. तिणी कितें केलें एकूच नांव घेतलें लाजरस भायर यो. तो भायर येयलो नाल्यार सगळे आमी म्हणटा तेंचो जेजून तो म्हटलेले सगळे आत्मे सगळे भायर येतले आसले जिवन जातले आसले ते मेल्लेले आहा ते एकूच तो उडयले पळय तेणी आनी तो भायर येयले. तशेंच आमकांय देवान कितें सांगलां आपले उतर धाडलां आनी आमकां सगल्यांक पेखयल्या. आनी फोंडान पावलेले त्या आत्म्यांक सुद्दां तेणी नवो जीव दिला न्हू जेजून. त्या खातीर आमचे दवरलेल्या आमी आतां कोणाचें उतर उलयता ते पळय. आनी तेणी सांगलां उतर म्हाजें जेजूचें उतर आपलें उतर धाडलां म्हणटा आमकां आनी बरी केल्या म्हणटा आमकां. म्हणजे उतर कसलें जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. आमी हें उतर म्हणूनच आमकां पेखोवणी घेवं येता. आमी कितें करता एका प्रे कर रे तेका प्रे कर कितें येयल्यार न्हू. मातशी रातची ब्रादरीक फोन मारता ब्रादर म्हाजें पयलीं चेडूं निदाना तेच्या पासत माग हें कर. आमी म्हणटा तेका मायंड ऑफ क्रायस्ट मेवळा त्या जेजू क्रिस्ताची कूड तें तर मनीस तें ऑटोमॅटीक न्हिदता. आमी कित्याक उसामळ जावंक जायी. आमी चडशीं कितें करता उसामळ जाता. आमच्या घरान कितें जालें जाल्यार आमी उसामळ जाता सारकी. उसामळेचो आत्मो आमकां दिवंक ना जेजून. आमकां घटायेचो आत्मो दिला भिरांतीचो आत्मो दिला कोणाक तरी हांगर 2 Timothy 1:7 म्हणटा न्हू आमकां देवान भिरांतीचो आत्मो दिवचा घटायेचो मोगाचो हाप दमाचो आत्मो दिला म्हणटा आमकां दमून दवरता तसलो.
आमकां भिरांत येयली जाल्यार आमी कितें करपाचें हे उतर आमी म्हणपाचें. आमकां कोणाक आतां कोणी कितें सांगलें न्हू जाल्यार आमकां टुटकूर भिरांत येता, तेन्नाच आमी शिजिनान येवंक जाय. जेजून आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, घोटायेचो मोगाचो आपदामाचो आत्मो दिला. आमी तेन्ना म्हणटा तेन्ना खरेंच आमची भिरांत पयस वयता. पळयला न्हू तुमी भिरांतीचो आत्मो कोणाक तरी दिला आंगोर. भिरांत येयली जाल्यार आमी कितें करपाचें हें कोटेशन म्हणपाचें. आमकां भिरांत येयली जाल्यार आमी हें कोटेशन कितलेय फावटी म्हणूं येता. हें भिरांत वयता पयस जाता. कित्याक तुका सांगता आमी हें कोटेशन भिरांत येयल्यार हें कोटेशन तांकां म्हणूंक लायता. रात दीस म्हणा म्हणटा आनी तुमच्या जिवितान आनी 15-20 मिनटांनी परत फोन करा आनी सांगा तुमकां भिरांत गेली जाल्यार. रोकडीच भिरांत वयता. कित्याक ते चिवे उतर न्हू सुडसुडीत दोनी वाटांनी पाजलेले तलवारी पासत. जाणा न्हू तुमी हेब्रू 4:12 म्हणटा न्हू देवाचें उतर दोनी वाटांनी पाजलेले तलवार पासत. तलवार पळयल्या न्हू तुमी दोनी वाटांनी आसता तलवारी, एकेच सायडीन दार आसता न्हू. हें देवाचें उतर दोनी सायडीन आहा तेका. तें कसले वाटेन म्हटल्यार तें कातोरता. तें कातोरता आनी तुज्या जिवितान मिलागिरी हाडटा. तें उतर आमचे जिवे न्हू सुडसुडीत सारकें. हेब्रू 4:12 म्हणटा न्हू चिवे उतर सुडसुडीत दोनी वाटांनी पाजलेली तलवारी परस म्हणटा. खंय आसता तलवार एकेच सायडीन आसता न्हू. हें देवाचें उतर तूं कशेंय म्हूण खंयचीय सायडीन म्हूण कोणीय म्हणूंक तें तुयनूय म्हणूंक हांवेंनूय म्हणूंक तें दोनी वाटांनी काम करता देवाचें उतर. पळोवंक ना न्हू देवाचें उतर करता न्हू काम दोनी वाटांनी करिना पळयता न्हू. आमी तेका लागून कशेंय उलय तूंय उलय हांवूय उलय तें उतर तुजें काम करता. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमचें धोलेलें आसा. आमी कोणाचें उतर बिलीव करता तें. आमकां देवाचें उतर सांगता आपूण तुज्या सगळ्या गरजांनी सुद्दां पावता म्हणटा तो. म्हटल्यार आमी कितें करता हेचे कडेन आमी हेचे कडेन तेचे कडेन वयता न्हू. म्हाजे कडेन आयज येना रे म्हाजे कडेन पयशे येना रे म्हाका जेवण ना रे कोण दितलो म्हणटा. ना आमी तर उतराक विस्वासी रावता. जेजू म्हज्या सगळ्या गरजांनी पावता जाल्यार आमी ते घोट धरून रावंक जाय. फिलिपियन 4:19 म्हणटा न्हू जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावतलो. आमकां कित्याक हें करूंक जाय आनी हेचे कडेन वचोंक जाय तेचे कडेन आनी जेजू म्हज्या गरजांनी पावता जाल्यार जेजू म्हज्या गरजांनी पावतलोच न्हू. आमी कितें करता दुसऱ्यांक डिपेंड रावता दुसऱ्याचेर. तो म्हाका हाडून दितलो आनी हांव खातली तो म्हाका दितलो आनी म्हाजें हें जातलें कामाचें हें जातलें. ना आमी म्हणटा जेन्ना आमकां कितें जाय तें आमी सगळें उलोवन घेवंक जाय. जेजू म्हज्या सगळ्या गरजांनी ऑलरेडी पावत आसा आनी पावलेलो आसा आमकां. तेन्ना कितें जाता तुका कोण तरी हाडून पयशे दितलो कोण तरी हाडून तुज्या घरान कितें ना तें हाडून तुका दितलो. तुका कळचें पासून ना कित्याक तुवें उतर जिवे उलयला तें उतर जिवे तुज्या जिवितान काम करता. आमकां कळना पूण आमी तें उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान घेता. आमी उलयना जाल्यार आमकां मेळटलें ना न्हू. तेका लागून आमी उलोवंक जाय. उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान काम करता. कितें म्हणटा आपलें उतर धाडून त्याने तांकां बरी केली. म्हणजे आमकां देवान आतां उतर धाडलें खंयचें तेच्या गायांनी ताका मार पडलो सगळें तें उतर धाडलें आनी आमकां बरी केली. फोंडान पावले त्याचो जीव त्याने निवारलो. आतां कोण हॉस्पिटलान सुद्दां आसता आयसीयून हेतूर आसता पळय तांकां जेन्ना देवाचें उतर दिता तेन्ना कितें जाता ते फोंडान पावलेले आसता पूण तांकां देवाचें उतर उलयता आनी ते भायर येता न्हू. पळोवंक ना तुमी सिरियस पासून आसलेले पळय देवाचें उतर तांकां दिलें ते जिवे जाता आनी ते उलोवन भायर सरता. कित्याक हे जिवे उतर न्हू ते सुडसुडीत काम करता दिवे उतर सारकें. ताका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर उलयता तें. आमकां देव जेजू आमकां सगळें दिलेलें आसा आमकां बायबलान. तें सांगता न्हू दुसरें सांगलां न्हू तुमकां सगळें आमच्या आत्म्यान आसा. सगळें आत्म्यान आसा आमचें सगळें पेकोणी सालवासांव गिरेस्काय सगळें आमकां दिलेलें आसा तें आमच्या आत्म्यान आसा. आमचें धरलेलें आसा. आमी चड कुडीचें आयकता काय मोनाचें आयकता तें आमचें धरलेलें आसा. आमचें कित्याक मिलाक जायना आमी चड डिपेंड कोणाचेर रावता. मोन कितें सांगता कूड कितें सांगता तें आमी चिंतता पयलीं आनी तेच्या वरवीं आमची पेकोणी लागीं आसलेली
लागीं पावता आमची पेखोणी, पूण आमी लागीं पावता पावता आमी कितें करता, कुडीचें पळयता, मोनाचें पळयता, आनी मागीर आमची पेखोणी लॉंग वयता मागीर ती. आमी म्हणटा काय बरें आयज जावपाचें आसलें मरे म्हाजें काम, पळयलाय फुडें गेलें. कित्याक आमच्या उतरांनीच फुडें गेला. आमी मागीर हेचेर तेचेर ब्लेम करूंक जायना. आमी म्हणटा न्हू हांव तो दिसतूच म्हाका मेवलो मुगो, तेणी कितें उलयलें तेका लागून म्हाजें ब्लेसींग फुडें गेलें म्हणटा न्हू आमी. कोण मेवलो जाल्यार आमकां कोण मेवलो तेचेर दवरलेलें ना, आमच्या उतरां वरवींच आमगे फुडें वयता ब्लेसींग. आमी कितें उलयता तें उतरूच आमकां फुडें व्हरता. तुमी पळयलां न्हू इस्रायल प्रजा, तांकां पळय 10 दिसाची वाट आसली. तेंच्यांनी कितें केल्लें, तांकां पळय बरें बरें आसलें न्हू, ताका माना मेळटालें वयरसून, रस्त्यांसून तांकां उदकांसून तांकां वाट केल्ली देवान, ताका बरें बरें केल्लें तेंच्या जिवितान. कोडू उदक आसलें हें तें, तांकां कसले कसले रोग येयले ते बीन सगळें तांकां बरें तें चिंतलां हेंच्यांनी ना न्हू. तांकां एक मातशें तें व्हडलें जायंट दिसलें, नरकासूर कशें दिसलें तांकां, तेचेर तेंच्यांनी बिलीव केलें. तशीच मागीर तेंची मिलाक कितें जाली, 40 दीस लागले न्हू, ती गुणगुणली. तशेंच आमच्या जिवितान जाता. आमच्या जायना 40 वर्सां लागली, 40 वर्सां लागली तांकां. आमकां मागीर कितें जाता, आमी तशीच करता न्हू. आमचें काम जायना जाल्यार मागीर आमचें फुडें वयता न्हू मागीर. कित्याक आमी गुणगुणटा. गुणगुणलें म्हणटकूच आमच्या जिवितान मिलाक लागीं आसा ती कितें जाता, फुडें वयता. इस्रायल प्रजा आमी जातली ना न्हू. आमी सगळीं ती मोगाची आनी आमी मोगाचीच न्हू. ताका लागून आमची दवरलेली आसा, आमी कोणाची उतरां उलयता ती. आमी तर आमकां ब्लेसींग नाका जाल्यार आमी कितें उलोवं येता आमच्या जिवितांत. आमकां जाय ब्लेसींग जाय जाल्यार आमी ब्लेसींग तर जाय आमकां जाल्यार आमी देवाचें उतर उलयत रावता. कोण सांगता तें आमी आयकपाचें ना. आयकल्यार आमचो कितें जातलो, आमचोय भावात आलता न्हू मागीर लोकांचें कितें आयकून. आमी आतां बरीं आतां आमी हांगासर बरीं देवाचें उतर आयकलां सारकें, आनी आमचे सारको भावाच सारको बरो देवाच्या उतरान आहा सारको. घरा गेले न्हू, कोणी कितें सांगलें न्हू, भावार तोच उरतलो आमचो. आमी मागीर तेंच्या वांगडा मेतें जाता न्हू, मागीर भावाच खंय उरलो. ताका लागून आमी आमचें दवरलेलें आसा, आमी कोणाच्या वांगडा भोंवता आनी कितें करता तें. साम्स 1:1 म्हणटा पळय, कितें म्हणटा पळय साम्स 1:1, कोणा वांगडा आमी भोंवपाचें आनी कितें करपाचें तें. 17:1 साम्स 1:1 पळया. तसली थँक्यू जीसस. जो मनीस नश्ट्याची बूद घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गान भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना, तो खरेंच बागी. कितें म्हणटा, जो मनीस नश्ट्याची बूद घेवन चलना. पळय नश्टे आमकां कोण कितें कितें सांगता तेची बूद घेवन तर आमी तो एग्जाम्पल आमी कोण आतां नश्टे कोण कितें सांगता बडबडटा तेंची तर आमी बूद घेवन चलना म्हणटा. आनी वो पातक्याच्या मार्गान भोंवना, पातकी मनशाच्या सांगाताक आमी भोंवना, वो अधर्मी मनशाक सांगाताक आमी बसना, तो खरेंच बागी. म्हणजे वायट वायट उतरां उलयता आनी कसलीं कसलीं उतरां तेंच्या मदें तर आमी बसना जाल्यार आमी बागी म्हणटा. बसता तें कितें जाता, मागीर तेंची उतरां आमकां इफेक्ट जाता न्हू. तुमी पळयल्यान न्हू, तुमी आतां नोटीस करा, तुमी आतां कोण आतां देवाच्या उतरांत ना आनी तुमी वचोन तेंच्या मदीं वचोन ग्रुपान बसा, ती कितें उलयता उतरां, ती मागीर तुमकां इफेक्ट जायना. तुमी मागीर तितून मागीर पॉयंट घालतात न्हू एक, मागीर कितें जाता तें इफेक्ट जाता तुमकां. ताका लागून आमी कोणा मनशा वरवीं आमी बसता, कोणाची उतरां आमी आयकता ती आमची दवरलेली आसा. आमकां तर असल्या मनशा कडेन आमी पयस राव म्हणटा बायबल सांगता. ते तुमी सुभागी म्हणटा असल्या मनशाच्या वगैरे पयस रावता ती सगळीं. आमकां कोणाचें उतर जाय तें आमची दवरलेलें आसा. आमी म्हणटा देवाच्या उतरान जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरांच रावंक जाय. आमी बसनाका म्हणिना हांव तुमकां, बसपाचें म्हटल्यार आमी कितें करूंक जाय, आमचे तोंडाक जीब लागूंक जायी. ती उलयता तें उतर आमी आयकपाचें न्हू, ती उलयता तें उतरां परशी आमी पयस रावपाची, पयस वचपाचें आमी तेंच्या कडसून.
म्हणजे बसपाची म्हटल्यार आमी सायला बसपाची आनी आमच्या तोंड आमी उगडोवपाचें ना. उगडलां नाल्यार आमी गिफ्टूच तांकां मनांतल्या मनान म्हणपाची आनी आमच्या जिवितान आमी सुफो जातली. थँक्यू जिजस. आनी आतां कोण कोण म्हणटा न्हू आमकां कोण म्हणटा न्हू आमकां शिराप आहा आनी आमकां कोणी कितें केलां घाडये केलां आनी कितें केलां म्हणून आमची फॅमिली अशी आमी अशी कित्याक तेंच्यांनी कितें केलां तें म्हाका लागलां म्हणून म्हाजें चेडूं अशें जालां म्हाजी बायल अशी जाल्या कोणी घाडयांचें कितें केलां म्हणून आमी अशी जाल्या म्हणटा न्हू आमी म्हणिना म्हणटा न्हू चडशीं जाणां आमी तें बिलीव करता कित्याक आमकां लागता ते कितें म्हणटा जेजू आमकां पळोवया गॅलेसियन 3:1 म्हणटा. आमी चड बिलीव करता न्हू आमकां कोणी कितें केलां तर हांगासर कितें म्हणटा तो गिन्यान नासलेल्या गॅलेसकारांनो मागीर आमकां कितें म्हणटलो हांगासर गिन्यान नासलेल्या गोंयकारांनो म्हणटलो हांगासर. आमी तर ते तसल्या मंत्रांचेर तसल्या घाडया पाडाचेर तर आमी बिलीव करीत आमकां कोणी कितें केलां कोणी शेजाऱ्यान कितें करून उडयलां आमच्या घरान आमकां कितें केलां तर आमी तें तर बिलीव तर करीत न्हू जाल्यार आमकां कितें म्हणटलो गिन्यान नासलेल्या गोंयकारांनो. हांव कितें म्हणटा गिन्यान नासलेल्या गॅलेसकारांनो म्हणटा. पळया गिन्यान नासलेल्या गॅलेसकारांनो तुमकां कोणी मंत्र बी केला खुर्सार मारलेलो क्रिस्त जेजू तुमच्या दोळ्या मुखार निवळ चितारलेलो तर आसा. पळय आमी बिलीव करता जाल्यार कितें म्हणटा आमकां पळय गिन्यान नासलेलीं आमी. आतां आमी जेजूक सोत मारला जेजून सगळे आमचे श्राप घेवन गॅलेसियन 3:13 म्हणटा जेजू क्रिस्तान आमकां सगळ्या शिरापांतली सोडयल्या आमकां असले गाडया पाड बी लागतले ना न्हू. जायत्या लोकांनी कितें केलां खबर आहा तुमकां कोणी कितें सांगलां तांकां घरां फोडल्या घरांनी कितें हाडून पुरलां म्हणून सांगलां तेंच्यांनी घरां फोडल्या परत हें फोडलां तें फोडलां कित्याक तांकां गिन्यान ना. गिन्यान नासलेल्या गोंयकारांनो म्हणटलो तो असलें पळयलां न्हू तुमी घरां बांदलेलीं आसा घरान रावना बेकडयता म्हणटा कोणी कितें केलां म्हणटा घरान म्हणून आमी रावना. कित्याक जाता हें सगळें जेन्ना आमची मोत सारकी जेजूच्या उतराचेर ना. तो कितें सांगता असले तो तुमकां कोणी मंत्र बिंत्र केला जाल्यार तुमी खुर्सार पळोवया म्हणटा सारको पितारलेलो जेजू आहा म्हणटा तेका पळोवया म्हणटा तेच्या वरवीं तुमचे सगळे श्राप गेले. तुमकां कोणी मंत्र केला जाल्यार आमी बिलीव करता तसले थोडी करता न्हू. तांकां आमी सांगपाचें हें कोटेशन दिवपाचें तांकां सांगपाचें पळय हांगासर स्पश्ट बरयल्लें आसा तुका कोणी मंत्र बिंत्र केला काय म्हणटा चडशी पितारलेलो जेजू तो तुज्या निवळ दिश्टी पडटा म्हणटा तुका सारको ना. तें आमी बिलीव करूंक जाय. आमकां जेजू मरोन आमकां सगळे शिरापांतले सोडयला आनी आमकां तसलें कोणी केलां मंत्र बिंत्र तें आमकां कांय लागचें ना. लागतलें आमकां ना न्हू. एक भयण आसली न्हू तेच्या दुर्गार हाडून खंय कोणी 2 लिंबू दवरले तिणी हाडले कातरले आनी 2 ग्लास केले आनी पियाली खंय. ते कितें म्हणटा ते लिंबू म्हणटा देवान केल्या न्हू म्हणटा ताका कितें लागतलें मंत्र बिंत्र लागतलें ना न्हू. आनी एक आमचो भाव आहा तो कितें म्हणटा कसोरी हांवें गुण्याचेर बीन अशें नाल्ल दवरले केळी दवरली न्हू तो कितें म्हणटा हांव हाडटा तो म्हणटा आनी कडी करता आनी खाता म्हणटा. आमी पियातली न्हू आमकां सांगता तो आपूण ती नाल्ल बीन खंय दवरीत ना आमकां केन्ना व्हरता तो रिचवटाक बीन वचत जाल्यार व्हरता आमकां तो मागीर सांगता आमकां ती नाल्ल बीन खंय दवरीत न्हू जाल्यार आपूण हाडटा आनी कडी करता. कित्याक म्हणटा हे 25 रुपयाचे नाल्ल म्हणटा बेश्टे वेस्ट करया कित्याक काय म्हणटा खावया न्हू म्हणटा 25-30 रुपया एक नाल्ल जाल्यार कितले म्हारग म्हणटा हाडटा आनी कडी करता आनी खाता. कित्याक तेणी कितें केलां आपलें मन रिन्यू केलां तेणी सारकें तो देवाच्या उतराक रावला सारको तेचेर आपणाक कांय लागचें ना. तेणी सारकें तें फिट केलां गॅलेसियन 3:1 पळय मंत्र बिंत्र केला काय म्हणटा न्हू कोणी जादू तोंडां केला काय म्हणटा तसलें आपूण बिलीव करिना. आमी करपाचें बिलीव ना. आमकां जेजून सांगलां तें आमी
बायबला प्रमाणे करूंक जाय न्हू. आमी भिवंक कळना तसल्यांका. चडशीं जाणां भियाता न्हू. लिंबू मिरची केल्या कोणी कितें केलां म्हणटा तें कितें आमकां लागतलें. आमी तर उतरान आसा जाल्यार आमकां लागचें ना. केन्ना लागतलें आमकां. आमी तर तेचेर बिलीव करता. खरेंच म्हाका हेणी कितें केलां, ह्या शेजाऱ्यान म्हाका कितें केलां म्हणून हांव अशी आहा, तेन्ना तुका लागतलें. कित्याक तुवें तें उचारलाय. आमी जेन्ना उचारता तेन्ना आमकां लागता तें. कित्याक जिवीत आनी मोर आमच्या जिबेर आहा. आमी कितें उलयता ती फळां आमी घेतली म्हणटा. केन्ना घेतली, जेन्ना आमी ती उलयतली आनी आमच्या जिवितान काम करतले. तें उलयच ना जाल्यार आमच्या जिवितान काम करचें ना. कित्याक आमी जेजूक सोत मारला. जेजूक आमचो सोमी धोनी केला. तो आमच्या जिवितान काम करता. केन्ना काम करता, आमी जेन्ना उलयता आनी तेन्ना आमच्या जिवितान काम करता. तेका लागून आमी उचारपाचें ना. आमी कितेंच उचारपाचें ना. म्हाजी बायल सीक आहा कित्याक लागून, कोणी मंत्र केला कितें केला घाडयाचे, आमी तें बिलीव करपाचें ना. म्हाजी बायल जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, दुयेंसाक, रागाक, श्रापाक तिचेर कसलोच अधिकार ना. आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें जातलें, आमचें सोत जिवे उतर जातलें आनी ती कंप्लीट बरी जातली. आमी कितें करता, एकदां सिकनेस येयलें जाल्यार आमी कितें करता, आमचे कुडीक पळयता न्हू. कुडीचेर चड आमचो ध्यान मन सारको. सिकनेस येयले म्हणटकूच आमचें हांगर जाता, थंय जाता, दुखता, कितें जाता तें आमचें चड ध्यान मन आमी तेचेर लायता. कुडीचेर आमी कुडीचेर चड ध्यान मन लावंक कळना. आमी देवाच्या उतरान चड ध्यान मन लावंक जाय. पयल्यान चडशे जाणां कुडीचेर चड न्हू तेंकां. आवय कुडी, आवय तुमी पयल्यान तुमी डॉक्टर तर एक टॅबलेट दीस, आवय सकाळीं 2 पारां रातची टायम टू टायम सारको. आनी तेंकां सांगचीत न्हू देवाचें उतर म्हूण गो 3 टायम. म्हाका टायमूच ना गो, म्हाका टायमूच ना म्हणुच्याक म्हणटा. आनी टॅबलेटां पळय टायम टू टायम सारकी. आनी मागण्यांक सुद्दां तेंकां आफोशीत न्हू. ना मागण्यांक म्हाका टायम ना गो, भुरग्यां हें आहा तें आहा करता. आनी डॉक्टरागे सारकी पळय एग्जॅक्ट टायमार अपॉयंटमेंट दीत न्हू, चुकयता ना न्हू. पळय देवाच्या उतराक कितले आमी हें करता न्हू, कितलो भेदभाव करता देवाच्या उतराक. संवसाराच्या उतराक आमी कितलो टायम दिता पळय, पळोवंक ना. पायट्यांक बीन आमी कितलो टायम दिता थंय. मातशें देवाच्या उतराक अर्दें वर यो गो तूं, मातशें बस गो, नाल्यार 1 वर तरी यो आनी बस जाता. पायट्यांक कितली 7 वयता ती 10-11 घरा येता न्हू. तें पळय संवसाराचें आमकां चड, संवसाराचें चड. संवसार कितें दाखयता आमकां, संवसार सगळें आमकां वायट दाखयता. पूण आमी बिलीव तेचेर चड करता संवसाराचेर. देवाच्या उतराक आमी भेदभाव करता. कित्याक देवाचें उतर तो जाणा न्हू. देवाचें उतर आमकां सेट फ्री करतलें म्हणून तेका खबर आहा. म्हणून तो कितें करता, देवाच्या उतराचें आमकां पयस काडटा आनी संवसाराच्या उतराचें आमकां चड दिता. कित्याक आनिकूय पळय तुमी, तुमकां बायबल तर वाचूंक लायत न्हू, झेम येता सारकी बायबल वाचतना. आनी संवसाराचें बूक तर वाचीत न्हू, झेम येयना. कित्याक तेची फुडें फुडें स्टोरी जाय पडटा आमकां, कितें तरी आहा स्टोरीन तें म्हणून इम्पॉर्टंट. आनी बायबल कितें जाता आमकां वाचता वाचता झेम येता. पूण आमी कितें करूंक जाय, मागीर कोणी सांगता म्हाका आमकां बायबल हातीन घेतलो म्हणून झेम येता म्हणूंक जाय. कमांड करूंक जाय पयलीं, जेजू हांव आयज बायबल वाचूंक बसता, हे झेमेच्या आत्म्या भायर सर म्हजे कुडींतलो, म्हाका आनी झेम येवची ना बायबल वाचतना. मनीस जाल्यार आमकां झेम येयना, बायबल बरो वाचूंक जाता. आमी कितें करता, वाचतनाच पयलींच म्हणटा आमी आतां हांव वाचूंक वयता मगो पळय आं म्हाका झेम येतली, पयलींच म्हणून दवरता. मागीर जेवची ना, येतलीच न्हू. पळयात एक एग्जाम्पल, एक भयण तिचो घोव सोरो पियेतालो. ती कितें करता, पयलींच न्ही आयता आयजूय म्हाजो घोव पळय आं सोरो पिवन येतलो आनी आयजूय मस्ती करतलो, गाय सोतलो. मागीर कितें जाता, तशेंच जिवितान घडटा. आमी उलयल्लीं उतरां तीच आमच्या जिवितान घडटा. आमी कितें म्हणूंक जाय, जेजू तो जेजूचें रगत पिवन येता, तो जेजूचें रगत पिवन शांतीचो आत्मो आहा तेजेर, तो शांत येवन न्हिदता. तो जेयतलो आनी शांत येवन न्हिदतलो किरकिर करिनासतना. कितें कशें जाता, हें देवाच्या उतरान जाता आनी खितरूच जायना. एक आमकां न्हू, आमी सोलापूर गेली तेन्ना एक भयण येयल्ली. ती भयण न्हू गुंडा आसली. गुंडा म्हणजे तिका मारपाक आफयताले लोक. गुंडा जाणा पयशे घेवन घेता ते आनी तिका मारपाचे लोक. ते तेका
ते तिका लोक तिका आफयतालो आनी तिचो तीर न्हू इतलो आसलो खंय जाणाय आंगूरसून तर एक बोडी तर मारी शेवटून सारकीच बसतालो म्हणटा तीर तेज्या पांयाचेर तो कितल्याय पयस आसूं इतलो म्हणटा आपूण आसली म्हणटा सारकी सगळो हुशार सगळे दादले बिदले फोन करून आफयताले आमच्या घरान झगडी आतां यो म्हणून ही वयताली झगडी करूंक आनी मारताली भावाची बायल सुद्दां भावाचे बायलेचे आनी कितें जातालें दोगांचे भावाक सांगताली यो भाव फोन मारतालो आगो आमगे झगडी जाता यो बायलेक मातशें हें कर ती येताली आनी झगडी करताली भावाच्या बायले वांगडा आनी मागीर कितें जालें भावाची बायलेक झगडी करताली अशें जालें दीस तिका लॉकडावनार तिका ती गाडो घेवन भाजी विकताली ती आनी तिका लॉकडावनार कोणी तरी तिका देवाचें उतर दिलें गॅलसियन ती 13 दिना तिका जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या शिरापांतले सोडयला हें उतर दिलें तिका सोरेसोराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिशेक केला आपल्या मोगान भरला सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या ही दोन तिका मागणे दिले तिका आनी तिका सांगलें हे तूं रात दीस म्हूण सांगलें तिका आनी ती म्हणून आनी युट्यूबाचेर ब्रादरीचें लिंक दिलें आनी ती म्हणून न्हू तिका घोटां येयली त्या उतराची आनी तिणी कितें केलें ती सगळे वायट संगती सोडून दिल्यो आनी एक म्हयनो तिणी सारको ब्रेक घेतलो भाजयेक आनी देवाचें उतर ती शिकोवंक लागली सारकी युट्यूबाचेर आनी मागीर भावान फोन मारलो म्हाजी बायल म्हाका त्रास करता यो मुगो झगडोंक ना आतां येयना तूं म्हळ्यार देवाचें उतर म्हूण तिका बोक्षी तूं आनी गुही जालें काय म्हणालो तूं आनी कितें उलयताय काय म्हणालो भाव तिका आनी भाव त्या गांवांसून म्हजी भयण कितें जाल्या पिशी खंय जालें कितें उलयता तें पळोवपाक लागून भाव त्या गांवांसून ह्या गांवांत येयलो आतां तिका मेळोवच्याक भयण ताका सांगूंक लागली कितें जाणा भाव तें हें उतर उलय तूं म्हणगली तुजे सोरेसोराचो आत्मो आनी गॅलसियन ती 13 दिलें ताका लूक 4:18 आनी हें तूं रात दीस म्हणीत राव म्हणून सांगलें आनी तुज्या जिवितान चेंज जातलें हें आनी कितें पिशी जाल्या काय म्हणला भाव तोच गेलो दुसरे भयणीगेर वच तिंगेरूय प्रिचींग चालू आहा ब्रादरीचें परत हेंय तशेंच जालां म्हणटा मागीर थोडे दिसांनी भावानूय सोरोप येतालो बी तो भाव हें उतर उलोवन ताकाय सेट फ्री जालो ही भयण सेट फ्री जाली आनी हिचो घोव खूब सोरोप येतालो हिका मारतालो बीन सारको खंय आनी ही कितें म्हणटाली सोरोप पिवन येयलो म्हणटकू जेजूचें रगत पिवन येयला गाय सोवतालो न्हू ते कितें म्हणटाले हो विचित्र भाशा उलयता जिबेचें देणें उलयता म्हाजो घोव आनी अशें म्हणून थोडे दिसांनी कितें जालें ताका रक्ताची उलटी जाली आनी ताका वीट येयली सोरो सोडलो कितें जालें देवाचें उतर तें म्हणटा तेतून तेचें काम केलें सोरोय सोडलो गांवांत आनी ती चेंज जाली बुड्डा आसली ती पळय कितें जालें देवाचें उतर जिवें न्हू काम करता तिणी कितें केलें रात दीस म्हणीत रावली आमी म्हणटा आमकां पेखोवणी जाय जाल्यार आमी तशें देवाचें उतर म्हणीत रावंक जाय तेन्ना आमकां पेखोवणी मेळटली नाल्यार आमकां पेखोवणी मेळची ना देवाचें उतर सांगता न्हू आनी म्हणटा कितें तो गिन्यान नासलेल्या गॅलेसकारांनो तुमकां कोणी मंत्र बी केला तुमकां बीन केला कोणी ना न्हू बिलीव करचें ना न्हू जाल्यार तो म्हणटलो मागीर गोंयकारांनो तुमकां बीन कोणी मंत्र बीन केला म्हणटलो ताका लागून आमी चिंतून रावंक जाय आमी बिलीव करपाचें न्हू तो कितें म्हणटा फुडें खुर्सार मारलेलो क्रिस्त जेजू तुमच्या दोळ्या मुखार निवळ चितारलेलो तर आसा आमी तर बिलीव करीच जाल्यार आमकां कितें म्हणटलो तो गोंयकारांनो गिन्यान नासलेल्या आनी तुमकां तर तो दिसना काय म्हणटलो तो पितालेलो जेजू आहा सारको ताका तुमी पळयल्यार तुमचे वीस सगळे वयतले म्हणटा आनी गॅलसियन आमकां जेजून सगळ्या शिरापांतली सोडयल्या आमकां असले शिराप आनीक दवरूंक ना जेजून दवरल्या ना ताका लागून आमी उलयता त्या उतराचेर आमी न्याय करूंक जावो आमी उलयता आनी परा करून वयता पूण आमी तेन्ना उलयता तेन्ना आमी आमचें उतर खंय पडटा तें आमी पळयता ना न्हू मागीर आमी चिंतता मागीर आमी चिंतता आमचें उतर खंय पडटा तें आमकां खबर ना आमी कितें उलयता तें आमकां कितें आतां आमी उलयता हे जीब आमची केदेशी येदीत आहा न्हू कूड केदी व्हडली आहा जीब येदीत आहा आमची
पळोवया आमी जिबे वरवीं आमकां कितें जाता तें. जेम्स 3 आहा ते 3 जाकोब 3:2 जाकोब पळोवया जेम्स 2 वाचया 3 जेम्स 3:2 खरेंच आमी सगळीं जायती वाटांनी चुकी करता. उतरांनी केन्नाच चूक करिना ती मनशां संपूर्ण आपणाकूच त्याचे पूर्णतायेन धामावंक जाता. पळय कितें म्हणटा, आमी सगळीं चुकी करता न्हू, वटांनी चुकी करता म्हणटा. उतरांनी केदीच चुकी करिना ती मनशां संपूर्ण आपणाक च्या अपूर्णाक जाता म्हणटा. आपूण जाय तें करूंक घडचें तोंडाक लागून घालूंक म्हणटकूच ताका सगळें आमकां जाय तसो भोंवडूंक जाता. ते जिबेचे आमकां वो तलवार तारवाक पळया. केदीस वोट ती जावन कितेंही खोर वारें ती लोटोवन वेता. एका धाकटुल्या वाऱ्या उदेशी ताणलें आपणाक जाय तशें ती व्हरूंक जाता. ते तारवो पळयला न्हू तुमी, एक बोट आसता ते तारवो तेका ते आसता न्हू, ते घेवन ते जाय तशें आपणाक व्हरोंक शकता तारवो ते. तशी आमची जीब आमकां जाय तशी व्हरोंक शकता म्हणटा. आमी कितें उलयता ते वाटेन वचोंक शकता म्हणटा तारवा भाशेन म्हणटा. वारें कशें लोटता तशी ती वयता ते तारो न्हू बोट. तशी आमची जीब म्हणटा आमी कितें उलयता ती कशी वयता म्हणटा. अशें जिबे सरची घडटा. ती एक ल्हान सांदो खरो, पूण आपुणूच व्हड बडाय ती सांगूंक शकता. पयलें कितें सांगता, ही आमची जीब धाकटुली म्हणटा, कितली बडाय सांगूंक शकता न्हू, पूण आपुणूच व्हड बडाय सांगूंक शकता. उज्याची एक धाकटुली कीट जशे भाशेन एक व्हडलें रान लासून उडोवंक शकता ते चिंतात म्हणटा. पळय एक धाकटुली कीट आतां कोणी आतां सिगरेट ओडटा कितें करता ती अशी उडयता न्हू, ते कितें करता ते आख्खें रान जळयता न्हू धाकटुली कीट पडल्यार. तशी आमची ही जीब म्हणटा. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना मनशाक तोडूंकूय शकता आनी जोडूंकूय शकता. जायना? तूं बरें उलयल्यार बरें घेता, वायट उलयल्यार वायट सगळें तोडटा न्हू. तशी एक रानांतली कशें एक म्हणटा कीट म्हणटा कशी आतां तशी आमी एक उतर उलयत आमचो घराबो तोडूंक शकना उतरा वरवीं, जाता न्हू, आनी जोडूंक तशी आमची जीब म्हणटा ही. ती खंयची आतां धाकटुलो सांदो, कूड केदी व्हडली आमची आनी जीब केदी धाकटुली न्हू. म्हणल्यार आमी ते जिबेन कितें करता, कसली उतरां उलयता कळटा आमकां ना न्हू. ते जिबे वरवीं आमी कितें करूंक शकता, जोडूंकूय शकता आनी सोडूंकूय शकता. ही जीब आमची धाकटुली सांदो पूण आमकां सोय येता. जशें जीब सरवी घडटा ती एक ल्हान सांदो खरो, पूण आपणाचीच व्हड बडाय ती आपोवंक शकता. उज्याची एक धाकटुली कीट जशे भाशेन एक व्हडलें रान लासून उडयता तशेंच तो चिंतात म्हणटा. तुमी चिंतात म्हणटा कितें करता हें धाकटुलें रान, तशी जिबूय आमची. जिबूय उज्याचे भाशेन आमचे सांद्या मदें जीब आपुणूच एक खोटेपणाचो संवसार. आख्खी आमची कूट ती खोटायता आनी लेमकोणांतल्या उज्यान आपुणूच लासून आपल्या उज्यान आख्खे मनशाकूय जिविताचें सूख उलपावंक उलयता. पळय कितें करता, जीब एक म्हणटा आमचे सांदो मदें म्हणटा जीब एक आपुणूच म्हणटा एक खोटेपणाचो संवसार. आख्खी आमची कूट ती खोटलयता. म्हणजे जीब आमची ही सगळें कितें करता, हे जिबे वरसून आमकां सगळें जाता. आमचें वायट खंयसून येता, जिबे वरसून. आमी कितें उलयता जिबेन तें आमी घेता. आमची कूट दाखयता आमकां न्हू जीब आमची कितें ती.
जीब दाखयता तशें आमी जिबेन उलयता. ही जीब आमकां कितें करता, लेमकोणांतल्या उज्यान सुद्दां व्हरोंक शकता म्हणटा लासून. मनशाक जिविताचें सुखी आपणून करता म्हणटा. कितें ही कितें एक आमची जीब. तेका लागून जीव आमकां कितें सांगता, ही जिबेक तुमी म्हणटा लगाम घाला म्हणटा. एक म्हणटा कितें प्रवोबान कितें म्हणटा, आडो घाला म्हणटा. तुमी पळयला न्हू पोरसाक आमी आडे घालता न्हू, तसलो जिबेक आमची आडो घाला म्हणटा. कितें वायट उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक कळना म्हणून. आनी जीब एके कडेन जीब लाय म्हणटा. म्हणजे आमी पळयला न्हू इस्तिताक बीन जीब घालता न्हू, ती जीब लाय म्हणटा. कित्याक सांगता, हे जिबेन आमी कितें उलयता आनी कितें घेता आमी. जायना जाता न्हू. एके जिबेन आमी कितें उलयल्यार रोखडेच आमी जोडूंक शकता आनी तोडूंकूय शकता. तोडलें म्हणटकूच जोडपाक टायम लागता न्हू. तूं कितलेंय कितें उलय तेका वायट, तें जातलें. कित्याक आमी उलयिल्लें उतर परत येयना न्हू, तिंकां लागता तें उतर. तेका लागून आमची दलोले आसता आमी कसलीं उतरां उलयता तीं आमकां कळना. पूण आमी म्हणटा मागीर कितें जाणाय, हय रे सॉरी आं, हांवें तशें म्हणूंक कळनासलें. येता परत मुटलेलें उतर गेलें न्हू परत. तेका लागून आमी जिबेर कितें उलयता तें आमचें दलोलें आसता. आमी म्हणटा, आमी आतां कितें आतां सकाळीं सांगलेलें न्हू, आमी जिबेन कितें म्हणटा, येतलो तो आतां मिनिस्टर, कितें बरें करतलो, पयलीं कितें बरें केलां म्हणिना. तेंच मागीर कितें जाता, आमच्या उतरांनी आनीक पाड जाता. आमी म्हणिना, आमी म्हणूंक जाय आतां येतलो तो सगल्यांक बरें करतलो, सगलें सारको हें करतलो. आमच्या उतरांनी आमी उलयता तें घेता आमी. मागीर आमी कितें करता, हेचेर दोश दिता तेचेर दोश दिता, तो हो तो करता. ना, आमी म्हणूंक जाय आमकां जाय तें उलय सांगलां जेजून. तुका जाय तें उलय न्हू. आमी वता वाड्यानी कोणी येयल्यार आमी कितें म्हणटा, आं वयलां आमकां आतां शाणपण सांगूंक ना. आमी आयकता ना न्हू. आमी कितें उलयता तें आमी घेतलीं. आमकां कोणाचें उतर जाय, देवाचें उतर न्हू. आमच्या गांवांत आमी आतां कोणी येयलो प्रिचर बिचर, आमी कितें करता, आयकता हेजें उतर ना न्हू, थोडीं वचना. कित्याक तो कितें कितें म्हणटा आनी वचना. तेणें आमकां पयलीं कितें केलां. आमी देवाचें उतर जालें खंयसरूय वचोंक जाय आयकूंक. आमच्या गांवांत जावं खंयसरूय जावं आसूंक देवाचें उतर न्हू, तें जिवें उतर तें आयकपाचें. आमी येवपाचें देवाचें उतर. आमी टायम काडिना देवाच्या उतराक. संवसाराच्या उतराक आमी चड टायम काडटा. तेका लागून आमचें कितें जाता, आमकां चड देवाच्या उतराची वळख मेळना. आतां आमी कितें करता, भुरग्यांक सुद्दां कित्याक देवाचें उतर हाडूंक जाय. फाल्यां भुरगीं कितें जातलीं, आवय बापायक गोवाय जातलीं. आवय बापायक आनी आवय बापूय तर कितें वायट उलयत जाल्यार भुरगीं तांकां करेक्शन करता. मम्मी जिवीत आनी मरण लायफ एंड डेथ ऑन पावर ऑफ टंग म्हणटा. तूं कितें उलयता तें घेतलोय. तेका लागून भुरग्यांक आमी चडशें मागण्या घालूंक जाय. कितें आवय बापायनी कितें उलयलें न्हू, मागीर भुरगीं करेक्शन करता. पळयलां न्हू तुमी. आतां ती आमची मागण्याची ग्रुपान आहा न्हू आमची, ते झुमाचेर आसली न्हू भुरगीं, ती वयतालीं घरा कडेन खंय मम्मीक बीन खंय तेका कितें म्हणटाली, एकटे चेडवाक आनी आमचो पुलीसमॅन म्हणटाली खंय. पुलीसमॅन येयलो आमचो म्हणटाली ती मम्मी आनी बापूय तर कितें वायट उतर उलयलें न्हू, पुलीसमॅन येयलो म्हणटा. पुलीसमॅन म्हणजे ती तेका वायट उतर ती काडूंकूच दिनासली तेंकां दोगांयकू. हें रोंग म्हणटाली. तेका लागून आमचे दलेले आसता भुरग्यांक. तेका लागून आमी मागण्या घालूंक जाय, तांकां शिकोवंक जाय देवाचें उतर. आनी तेन्ना शिकलीं न्हू तीं भुरगीं, शिकून मागीर तीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक आनी आपुणूच बरीं जाता. आनी तांकां बायबल शिकोवंक जाय चड. कित्याक तांकां बायबल चड नॉलेज दिवंक जाय तांकां. कित्याक तेंची मायंड न्हू शार्प आसता. रोखडी ती करेक्शन घेता आनी रोखडी तेंच्या मायंडान वयता बायबल कितें शिकयता. आमी कितें म्हणटा, भुरगीं म्हणटा ती बसलेली आसता म्हणटा, बेश्टी ड्रॉईंग करता म्हणटा, ती ड्रॉईंग बूक दिता हांकां म्हणटा. म्हणल्यार ना, तेंचें मायंड न्हू ड्रॉईंग सुद्दां काडलें न्हू तेंचें मायंड शार्प आसता. ती रोखडी देवाचें उतर घेता, तूं कितें उलयताय तें. आनी तेंच्यानी मागीर घरा वचून तुका जाता कितें सांगलें तूं टेस्टिमनी सुद्दां सांगलें न्हू, ती रोखडीच देवाचें उतर आयकता. आनी तुज्या जिवितान तांकां पळोवंक जाय तुवें खरेंच म्हाजी भुरगीं देवाचें उतर आयकता काय म्हणून. तांकां विचारूंक जाय आयज कितें प्रिचींग शिकयल्ली असो ती सुद्दां तुका पटापट तुका सुद्दां येवचें ना, पूण ती सांगतली तुमकां अशें शिकयल्लें म्हणून. तेका लागून आमी चडशे भुरग्यांक आमच्या देवाचें उतर दिवंक जाय. देवाच्या उतराक तांकां खंय मागणें जाता थंय तांकां हाडूंक जाय देवाच्या उतराक. आनी तेंचे मायंड मागीर ते हें आसता तें तेंचें रिन्यू जाता आनी ती चेंज जाता. भुरगीं घरा कडेन मस्ती करता ती सुद्दां सुदारता. ती कितें करता, नोट बरयता आनी ती आपुणूच मागीर देवाचें उतर शिकयता दुसऱ्यांकूय. भुरगीं
कित्याक तेका लागून तुमी चडशी कितें करूंक जाय. आमी चडशी कितें करता, तांकां चडशी घरा दवरता आनी हांव ओपूय घरा हांगर येता. तांकांय वांगडा हाडूंक जाय. मस्ती करून कितेंय करून खेळो न्ही, कितेंय करून न्ही. हांगासर रिस्ट्रिक्शन ना. ती भुरगीं देवाचें उतर शिकता आनी ती व्हड जातकूच आपल्या जिवितान काम करता. आनी तांकां मागीर फुडें मागीर तांकां कितें जाता, बरें जॉब बरें काम तांकां मेळटा. कित्याक तेंच्यांनी आपलें जिवीत देवाक भेटयल्लें आहा. देवाचें रिन्यू केलेलें आसा देवाच्या उतरान तेणी. ताका लागून आमी चडशीं भुरग्यांक हाडूंक जाय देवाच्या उतरान शिकोवच्याक. मागीर आमी कितें करता, केन्ना केन्ना आमी पळय आतां पयला तुमी न्हू लगीन जाता ती मागीर कितें जाता, तांकां देवाच्या उतराची वळख ना म्हणून मागीर तेंची डायवोर्स आनी कितें कितें जाता पयला न्हू तुमी न्हू. कित्याक लागून आमी आमच्या भुरग्यांक काजार सद्दां करतना पयलीं तांकां देवाच्या उतराची वळख दिवंक जाय. देवाच्या उतर रिगूंक शिकोवंक जाय तांकां आनी मागीर आमी डिसिजन घेवंक जाय. मागीर कितें जाता, घराबो सारको साल्वार जाता. काय तांकां एकामेकाक समजोन घेवंक टायम मेळटा आनी ती एकामेकाक कन्फ्युजन आसलेलें तें मागीर तेंचें सॉल्व जाता. कित्याक मागण्या वरवीं आनी कित्या वरवीं ना. आनी आमी कितें करता चडशीं, आरे तूं लगीन जालो जाल्यार आमी ताका सपोर्ट दिवपाचो ना. तूं काजार जालाय, तुज्या खोशेन जालाय काजार, तूं देवान जोडला ते मनशान तोडूंकूच जायना. आमी तें उलोवंक जाय देवाच्या उतरान. आमी कितें करता, उलयना आनी आमी घेयना. आमकां देवान सगळें उलोय घ्या हांगला तुमकां. उलोवन घेयना जाल्यार आमच्या जिवितान मिलाग्री जावच्यो ना. पयला न्हू आनी त्या देवान जोडला ते मनशान जोडला. मॅथ्यू 19:4 पळोवया आमी. 4:5. पळोवया. म्हणजे आमी कित्याक हें जाता ती पळोवया आमी. आमकां देवान जोडला ते मनशान आमकां तोडूंकूच जायना. पळय त्याने असो जवाब दिलो. कोणी आतां जेजून. तर अरंबाक थांव रचलेल्या तांकां दादलो आनी बायल केल्या. कोणाक आसा, तर रचलेल्या देवान अरंबाकसून दादलो आनी बायल रचलेली आसा तांकां. तेंच्यांनी कोणी तांकां तोडूंक शकता ना. पळय आनी त्याने म्हटलें, ह्या पासत मनीस आपले आवय बापायक सांठतलो आनी आपले पत्नीक एकठांयतलो आनी दोगांय एक जातली. अशें वाचूंक ना तुमी. पळय कितें म्हणटा, अरंबाकसून ती आतां जो आमी कितें म्हणटा, गो म्हाका बेश्टच येयलो रे गो म्हाजे कडेन येयलो आनी काजार जालो ना. ती जोडी खंय अरंबाकसून रचलेली आहा म्हणटा. देवान जोडला अरंबाक सावन. हांव म्हणटा हो म्हाका घोव नासलो दिसता रे, ही बायल म्हाका नासल्या फुकट जालो हेज्या वांगडा काजार, हेज्या वांगडा फुकट हांव रावलें, हेज्या वांगडा काय बरें हांव सुखी आसली आंकोर आसली जाल्यार म्हणिना आमी. म्हणटा न्हू कित्याक ते अरंबाकसून देवान ती जोडी रचलेली. आमी आनी मनशांनी करूंक ना म्हणटा तो. अरंबाकसून जोडयो करून हाडलेल्यो वयरसून देवान म्हणटा. आनी त्यो जोडयो देवान जोडल्या, त्यो आमी मनशांनी तोडूंक जायना. आमी म्हणूंक कळना म्हाजो घोव म्हाका हो नासलो, म्हाजो घोव न्हू तो दुसरी ती बायल बरी आसली, म्हाका ही बायल बरी आसली ना. आमी अरंबाकसून म्हणटा देवान तांकां दादलो आनी बायल रचल्या. अरंबाक थांव रचणारा तांकां दादलो आनी बायल केल्या. आनी त्याने आपले हे पासत मनीस आपले आवय बापायक सांठतलो आनी आपले पत्नीक एकठांयतलो आनी ती दोगांय एक जातली. अशें तुमी वाचूंक ना. पळय कितें म्हणटा, त्याने पासत मनीस आपले आवय बापायक सांठतलो म्हणटा. आवय बापायक सांठतलो म्हणून कितें जाल्यार आवय बापायक पळयनासतना न्हू आं. पयलीं तो कितें करतालो, पयलीं तो आपले आवय बापायचेर डिपेंड आसलो न्हू. आतां गो आवय बापायचेर डिपेंड आसलो न्हू. तो कितें सांगता, आवय बापायक पळोवंक जाय पूण आतां तो बायल येयली तेन्ना तो बायलेक एकठांयतलो आनी तो आपले बायलेचो हें करतलो पूण आवय बापायकूय पळयतलो. तो हें न्हू आवय बापायक सांठतलो आनी बायल जाता. तो पयलीं डिपेंड आसलो आवय बापायचेर. तो आतां कोणाचेर डिपेंड जाला, आतां तो आपले बायलेक एकठांयतलो तेन्ना तिंकां दोगांयकूय तेणी पळोवंक जाय. तशें तें जातलो म्हणटा. आनी कित्याक वाचूंक नाका म्हणटा तुमी तसले. म्हणटकूच ती आनीक दोगां न्हय पूण एक देखून देवान जोडला ते मनशान दोशी करूंक जायना. ती आतां कोण, दोगां न्हू ती.
दोगां ती एक म्हूण सांगता न्हू ती देवान जोडला ते मनशान तोडूंक जायना. हे तुमी कोणाचो डायवोर्स जाला कितें जाला जाल्यार तुमी हे तांकां दिवपाचें आनी हे रात दीस म्हणूंक लावपाचें देवान जोडला ते मनशान तोडूंकूच जायना. जाता देवान जोडला ते मनशांनी तोडूंक जायना. मनीस तुका तोडल्यार सुद्दां ते कितें जातलें मनशाचें श्राप. कित्याक ते देवान जोडला ते मनशांनी कोणीच तोडूंक जायना. असले आमकां कोण मेळत जाल्यार आमी हे कोटेशन तांकां दिवपाचें आनी मनीस राव देवान जोडला ते मनशान तोडूंक जायना. दोगां ती एक जातली म्हणटा तो. एक जातली म्हणटा न्हू ती दोगां आतां एक उरतली ना न्हू. तेंच्यांनी एक म्हणजे कितें तेंची दोगांची भासाभास एक जावंक जायी. तो उलयल्यार हय हे उलयल्यार हय म्हणपाचें ना जाल्यार ना ना जाल्यार ना. म्हणजे ती दोगां एक म्हणजे एका भावार्था वरची तेंच्यांनी जिवंक जाय. खूब बायलांची एक जाता तेन्ना आमकां कितें जालां पळयता तें आमी दिश्टी पडटा न्हू आमकां. आमी पळयता न्हू तेका ते घोवान सुला ते अहे ते तहे आमी उलयता उसारांनी उलयना आमी म्हणटा देवान जोडला ते मनशान तोडूंक जायना. आमी तांकां पळोवपाचें आनी म्हणपाचें देवान जोडला ते मनशान तोडूंकूच जायना. हें आमी म्हणपाचें आनी आमी जितलें म्हणटा देवाचें उतर तितलें आमच्या जिवितांत काम करतलें. आमकां कळ्ळें न्हू आतां कितें आमकां करूंक जाय तें. आनी एक कोटेशन घेवया आमी विजडम 16:12 पळोवया कितें म्हणटा तें जाणवाय. विजडम 16:12 जाणवायचें पुस्तक खंयच्याच वनस्पती व झाडां पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना. कितें म्हणटा आतां आमी खंयच्याय झाड पाल्याच्या वखदांनी आमी घेता कितें जाता त्या वखदांनी म्हणटा आमी बरी जावंक ना. घेता न्हू आमी आयुर्वेदीक झाडां पाल्याच्या वखदां घेयना आमी घेता न्हू. आमचें कितें कितें जाता तेन्ना आमी घेता न्हू. तेन्ना कितें म्हणटा ती आमकां खंयच्याच वनस्पती व झाडां पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना. पूण फकत सगल्यांक पेखोवणी तुज्या एकाच उतरान धनिया तांकां पेखयली. धनियान खंयच्या आतां एकाच उतरान जेच्या गायांनी आमी बरी जाली. आतां आमी म्हणटा झाड पाल्याच्या वखदांनी ती बरी जाल्या. हांगा स्पश्ट बरयता न्हू झाड पाल्या वा वनस्पतीच्या वखदांनी ती बरी जावंक ना. पूण खंयच्या वखदान बरी जाल्या एकूच देवाच्या उतरान बरी जाल्या. खंयचें उतर तें जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. 1 Peter 2:24 आमकां म्हणटा तेन्ना आमकां कितें जातलें पेखोवणी मेळटलीच न्हू. झाड पाल्याच्या पयल्यान न्हू खंयच्याच झाडां पाल्याच्या वखदांनी म्हणटा वनस्पतीच्या आमी बरी जावंक ना. आमी घेता खूब वखदां पूण आमी बरी जाता ना न्हू. थोड्यांक कितें जाता पास जाता ते वखदां घेवन सारके तरी ती घेता. दोतोरान सांगलां न्हू घे म्हणून घेता. पेखोवणी मेळना पूण घेत रावता वखदां. देवाचें उतर सांगल्यार म्हूण गो ना देवाचें उतर हे जेजूचे डॉक्टराचें आहा न्हू तें घेता. तें घेतरूय आमी देवाचें उतरूय म्हणूंक जाय. तें घेतलें तें वखद घेताना आमी कितें म्हणटा कितें तरी म्हणटा आमी वखद घेताना ना न्हू. तें वखद घेताना म्हणूंक जाय आमी जेजू शरब दिला जाल्यार हें तुजें रगत हांव पियेता जेजू म्हाका सायड इफेक्ट जावचें ना. जेजू हांव तुजें मांस खाता पिल्ला टॅबलेटां घेता जाल्यार आमी मागणें म्हणून घेवंक जाय. तेन्ना कितें जाता सायड इफेक्ट बीन कांय जायना. हांव न्हू तेन्ना पळय इंजेक्शन मारूंक जाय आसलें न्हू कोरोनाचें इंजेक्शन हांव घेयनासलें घेवंक नासलें. लास्ट मोमेंटान हांगा पुण्याक वचोंक जाय म्हणून आमकां सांगलें थंय चॅकींग करता आनी तुका इंजेक्शन मारता आनी ते पयशे घेता म्हणून. ताका लागून हांव इंजेक्शन मारूंक गेली. इंजेक्शन मारतना हांवें पयलीं मागणें केल्लें जेजू हें तुजें रगत हें इंजेक्शन न्हू हें तुजें रगत म्हाज्या कुडीन वयता आनी म्हाका कांय सायड इफेक्ट्स ना. पयलींच मागणें केल्लें हांवें इंजेक्शन मारतना. आमी म्हणटा आमी कितें तरी म्हणटा
ना न्हू ताका लागून आमचे दवरलेले आसा आमी कितें उलयता ते आमी म्हणटा हे जेजूचे मांस आनी रगत टॅबलेट घेताना म्हणटा आमी सोदीत म्हणूंक जाय जेजू हे टॅबलेट हांव घेता हे तुजे जेजूचे मांस आनी रगत आनी म्हाका कांय सायड इफेक्ट जावचे ना आमची मावशी आहा न्हू ती कितें करता तिका डॉक्टरान टॅबलेट बीन दीत न्हू अशी हातीन दवरता जेजू हे तुजे मांस आनी रगत हांव घेता म्हाका कांय सायड इफेक्ट जावचे ना आनी घेता टूक करून मागीर जातलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलता न्हू तें मागीर टॅबलेट बीन जेजूचे मांस आनी रगत म्हणून ताका लागून आमचेर दवरलेलें आसा आमी कितें उलयता तें आमी म्हणूंक जाय जेजूचे मांस आनी रगत म्हणटा जाल्यार आमच्या जिवितांत तेंच घडटलें तर आमकां कळ्ळें न्हू खंयच्या झाड पोल्याच्या कोणाच्या वतरान आमकां पेखोणी आनी सुटका आहा ती कळ्ळें न्हू जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जाल्या जातली न्हू ऑलरेडी जालेली आसा आमकां सांगताचीच न्हू तुज्या उतर आमकां मेवलें जाल्यार तेंच आमकां सेट फ्री करतलें आनी कितेंच आमकां सेट फ्री करचें ना जॉन 8:32 म्हणटा न्हू तुजें एकूच उतरूच आमकां सेट फ्री करता म्हणटा आनी आमकां कितेंच देवाचें सेट फ्री करचें ना स्वतंत्र कितें करतलें आमकां फकत देवाचें उतर तुका सुटका दितलें आनी कांयच दिवचें ना थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस कोणाक पेन आहा दूख बीन आहा कोणाक कोणाक ना सगळीं बरीं आसा सगळ्यांक पेन कोणाक ना आमी आतां सॉंग्स म्हणया जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या हे सॉंग आमी मातसो वगत म्हणया ते आनी पळोवया जेजून आमच्या पासत कितें कश्ट भोगल्या आनी कितें केलां तुमची कोणाकूय दूख आसा खंयसरूय फाटीन पोटान दूख आसा जाल्यार आमी ती त्याच वेळार आमी तुमची दूख सगळी पयस वयतली कितें पांयान दूख आहा धोपरां दुखता कितें दुखता जाल्यार तुमी हे सगळें म्हणपाचें आनी जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली आनी त्याच वेळार तुमकां सगळ्यांक सुटका पेखोणी मेळटली म्हणया न्हू आमी उबी रावया न्ही थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस म्हणया आमी आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली 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 म्हणटाना आमी जेजूक न्याय करया खुर्सार खरेंच आमचे सगळे घेवन तो खुर्सार मेलोलो आसा आमचे तकलेची दूख तकली फोडटा तकले सगळे भार आसा आमचो जेजू सांगता सगळो भार म्हाका दी तो भार तर आमचे कुडीन आसा तो भार आमी जेजूक दिवया ह्याच वेळार आमचे भुजा वयर येना भुजा दुखता तोच भार आमी जेजूक दिवया धोपरां दुखता पांय दुखता फाटीची दूख आसा ती आमी सगळी जेजूक दिवया आमकां बगार थंडी जाता ती सुद्दां आमी जेजूक दिवया कित्याक जेजून आमकां सांगलां म्हजे भितर आहा तो पळयत आत्मो हे थंडेच्या आत्म्या परस अदीक बरिश्ट 1 जॉन 4:4 आमी म्हणीत रावया म्हाजी भुरगीं बरीं शिकना ती बरीं शिकता मस्ती करता ती मस्ती करिना पूण देवाचें उतर ती शिकता आनी बरीं जाल्या आया आमी म्हणपाचें आनी आमकां कितें दूख आसा जाल्यार आमी सगळीं जेजूक पळोवपाचें खुर्सार जेजून आमच्या पासत कितें केलां एक सानो तेणी आमच्या पासत वाडयला तें आमी पळोवया आमची धोपराची दूख 3 फावटी जेजू पडलो आनी आमची धोपरांक लागून आनी आमची धोपरां बरीं जाल्या जेजूच्या गायांनी आमचे पांय दुखता चलोंक शक्ती ना जाल्यार आमकां जेजू ह्याच वेळार घटाय दिता पांयांक शक्ती दिता कित्याक तेची शक्ती आमकां मजबूत सारकी आनी कोणाचेच आमकां उतर सेट फ्री करिना ताका लागून जेजूक आमी न्याय करया जेजूचे पिक्चर पळोवया आनी म्हणया हार्टाचे प्रॉब्लम आसा तांकां म्हणपाचें जेजूच्या नांवान म्हाजे ब्लॉक सगळे सुटून गेल्या आनी ब्लॉक म्हाका जेजून केन्नाच धरूंक ना कित्याक जॉन 14:1 म्हणटा तुमची काळजां उसामय जावंक दिवनाका म्हणटा छान जा जेजूच्या नांवान हे सगळे जेजून आमचे पासत केलेले आसा
ताका लागून आमी आर्गां दिवया जेजू. आनी कोणाक घोव बायलांचे आसा तेंची तांकांय तूं देवान जोडला ते मनशान तोडूंक दा. सेपरेशन जालां जाल्यार ह्याच वेळार तेंचें सेपरेशन तुटलेलें आहा तें जोडटा जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता. तोहेंच टुंबर आनी कॅन्सराची पिडा आसलेली ती सुद्दां जेजून त्या खुर्सार खिळयल्या आनी ह्याच वेळार तांकां सोगल्यांक पेखोवणी सुटका दिलेली आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. तोहेंच जेजू तुका आर्गायता. ज्या भाव भयणांक भिरांत आसा भिरांती तेंची काडून उडयल्या. जेजू सांगता थ्रू टिमोथी 1:7 जेजून आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. तेंची भिरांत सगळी काडून तुवें खुर्सार खेळयल्या. तांकां घोवाची बायलेची आनी शेजाऱ्यांची भिरांत आसा ती तेंची काडून उडयल्या जेजू तुवें खुर्सार म्हणून तुका आमी आर्गायता. तोहेंच जेजू जायत्या भाव भयणांक गाडी चलोवपाची घटाय मेळटा म्हणून तुका आमी आर्गायता. तांकां गाडी चलोवपाक तांकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना पूण घटायचो दिला. ती गाडी घेवन बरे भाशेन वयता म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. आनीकूय जायती भाव भयणां आसा सोम्या तांकां सोम्या कसले कसले दुयेंसांनी अडकळ्ळी आसा पूण तांकां भायर सरोंक जायना. ह्याच वेळार तांकां तूं भायर सरपाक तुजी कृपा बळ दिताय म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तो सोम्या तुका आर्गायता. ज्या भाव भयणां किडण्यो तांकां नव्यो दिलेल्यो आसा तुवें तुज्या नांवान म्हणून तुका आमी आर्गायता. लिवर प्रॉब्लम लिवरां तांकां नेवी दिलेली आसा जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता. भुरगे नासलेल्या भाव भयणांक तुका आर्गायता. तांकां ह्याच वेळार तेंचे कुसवे तुवें ओपन केले आनी तांकां भुरग्याची देणी फाव केल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तोच सोम्या तुका आर्गायता. जायत्या गांवांनी देवाचें उतर परगडटा त्या भाव भयणांकूय तुवें असली मिलाग्रीची तांकां कृपा दिल्या बळ दिलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. ती वचोन आपल्या गांवांनी वचोन टेस्टिफाय गवायकी जाता आनी तुज्या नांवान लोकांक सेट फ्री करता म्हणून तुका आमी आर्गायता. आमी सगळीं म्हणया आर्गा तुका जेजू. तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या. 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 थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. कोणाक दुखताले कितें आहा पेन आहा जाल्यार तुमी चॅक करूं येता. तुमची पेन ह्याच वेळार जेजून खुर्सार खेळयल्या आनी तुमकां सगल्यांक सेट फ्री केला. आमेन. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आर्गा तुका जेजू. ह्या सगळ्या भाव भयणां पासत तांकां सगल्यांक तुवें पेखोवणी सुटका फाव केलेल्या पासत तुका आर्गायता. आनी तांकां हेच खंयच्याच वखदांनी तूं बरें जावंक ना म्हणटा पूण तुज्या उतरानूच आमकां सगल्यांक पेखोवणी म्हणटाय तें तांकां कळोन येयला म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. आनीकूय भाव भयणां आसा तिंकाय सोम्या तुवें ह्याच वेळार हात लायलाय आनी सेट फ्री केलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. आनी ह्या मॅथ्यू भाव पासत तेणी घर यूज करूंक दिलेल्या पासत तुका आर्गायता. ब्रदर जॉन्सनाक आनी तेजी टीवी पासतूय तुका आर्गाय. तांकां जायत्या आशिर्वादान भरलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. तो वयता थंय आशिर्वादीत जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशेंच सोम्या जायते ग्रूप आसा JCLM तेंच्याय पासत तुका आर्गाय. ती सगळीं मोगानूच काम करता मोगानूच देवाचें उतर परगट करता म्हणून तुका आमी आर्गायता. जायते ग्रूप उगाडलेले आसा त्या सगल्यांनी दिलेल्या पासत तेंच्या सगळे फॅमिलीचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन.